सोमेस्तांक पयल्यान पयलें हांव देव बरो दीस मागतां. पावसो जाल्यार तुमी हांगासर आयल्यात, वडा बावडतान हांगासर तुमी आयल्यात, तुमची मागणी घेवन, तुमचे विनवणी घेवन, तुमचे काळजाचे अत्रे घेवन हांगासर तुमी आयल्यात. मोरे माय तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर आपलो आशिर्वाद घालतली ह्या मागोवंक हांगासर तुमी आयल्यात. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, बावडतान आयिल्ल्या कोणायकी झुजून खाली हातांनी पाटीं धाडूंक ना. वस्त तुज्या बावडतान तुका बरें केलें म्हूण ताणें मागयलें सकट दिलें. तस बावडतान तुमी हांगासर आयल्यात आसता तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाच्या संदांचेर, तुमच्या काळजाच्या अत्रगांचेर, तेसावांचेर आपले आशिर्वाद ती घालतली. हांगा न्हू तुमी मागयल्लें मेळ्ळें म्हणल्यार संतोशान तुमी पाटी वतल्यात. तुमकां हांव स्वागत म्हणटां. हांगासर ही रेतीर आयच्या दिसा सोलोन व्हरूंक आमच्या मदें आसात मनालीक बाप रोमन पिंटो, शिवमोगा देसीस पयसतावन ते आयल्या, शिवमोगातावन आयल्यात. तांकांय तुमच्या सोमेस्तांच्या नांवी हांव स्वागत म्हणटां. हांगासर आमचे भाव आसात जॉन डिसोजा फेरार येतात, तांकांय स्वागत म्हणटां. हांगासर हे डिवायन वर्डाचे हे रेतीर टॅलिकास्ट करतात, तांकांय हांव स्वागत म्हणटां. मोगाच्यान तुमकां आयचे दीस हांव बरें मागतां. देव बरें करूं. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Ergan tuka sumyan Jesu. Ergan tuka sumyan Jesu. Mahima tuka sumyan Jesu. Mahima tuka sumyan Jesu. Vandan tuka sumyan Jesu. Vandan tuka sumyan Jesu. Varshitan tuka sumyan Jesu. Vansitan tuka sumyan Jesu. Hallelujah. 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 दुनिया तुमच्या काळजाचेर दवरया, दोळे आमचे दंपया, आमकांच सुमयाच्या अधीन करया. सर्वपदवेदरा सस्नच्या देवा तुझ्या पवित्र नामाक अर्गां दान स्तुती महिमा दिवन ओ नवो दीस आमकां फावो केल्ल्या पसो तुका अर्गां दिता. परत्यान ह्या पुणशेतांत आमकां एक केल्ल्या पसोत जावं अर्गां स्तुती महिमा. आज आमी तुजीं उतरां आयकूंक आमकां तुवें नांवान आपयलाय, त्या खातीर तुका अर्गां दिता आसतना सोम्या आज आमी आयकोवचें तुजें उतार आमकां तुज्या पवित्र आत्म्यान बरोवन दी, सुडका दिवन दी, शांती समाधान दिवन दी म्हूण मागता. सोम्यान जेजू ह्या अर्दे दिसाच्या रितीरेंत आमी भाग घेता आसतना आमी कोणा पसत मागता, कोणाक आमच्या मागण्याची गरज आसा, सोम्या तांकां तूं आशिर्वादीत कर. तुज्या शांती समाधानेन आमकां बर म्हण मागता. अर्गां तुका सोम्या जेजू. Ergan tuka sumyan Jesu. महिमा तुका सोम्या Mahima जेजू. tuka sumyan Jesu. वंदन तुका सोम्या जेजू. Vandan tuka sumyan Jesu. हर्षितां तुका सोम्या जेजू. Harsitan tuka sumyan Jesu. Hallelujah. 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 San Lukaच्या वांचेलांत देवाचें उतर आतां आमी आयकोवया. वळ 1 अध्याय 1 वळ 26. 6व्या म्हयन्यांत देवान गब्रिएल दुताक गलिलेयाच्या नजरेत नांवाच्या एका शारांतल्या एका अंवकारीसरशी पाठयलो. एका दाविदाच्या घराण्याच्या जुजे नांवाच्या एका दादल्या लागीं करार जाल्लें. त्या अंवकारीचें नांव मोरी. देवदूत भितर सरन तिचे लागीं म्हणालो, नमान देवाचे कृपेन भरलेले, सर्वेस्पर तुजे सांगाता आसा. ही उतरां आयकून मोरी सगळीच शर्मेली आनी हो नामान कसलो जावयेत म्हूण आपल्या इतल्याक चिंतूंक पडली. तबळ देवदूतान तिका म्हळें, भिये नाका मोरये, देवान तुजेर आपली दया दाखयल्या. पळय, तूं गर्भेस्त जावन एका पुताक प्रस्तुत जातली. ताका तुवें जेजू म्हूण नांव दिवंक जाय. तो वर्तो जातलो आनी परमोन्न तुजो पूत म्हूण ताका आपयतले. ताच्या पुर्वज बापा दाविदाचें राजासन सर्वेस्पर देव ताका दितलो आनी जाकोबाच्या संततीचेर सदांच तो राजवटकी चलयतलो.
आनी ताच्या राजवटकेक अंत आसचो ना. देवाचे उतारे वखणी तुका Christa. Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 पुणशेताचें फेस्त आचरण करूंक आमी येदोळूस तयारी केल्या आसतना आयच्या दिसा मोरयेच्या विशयांत एक पयलो शर्मावो आमी आयकोंक प्रयत्न करया. बसया. Praise the Lord. 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 आयचो विशय इल्लोसो तितकेशे अर्थ करून गाणी घेवंक इल्ले कश्ट जावंक की पुरो, पूण सवाल की जायना चिंतया. कातोलीक पवित्र सभेतावन मोरयेक आमी काण घालें जाल्यार कितें जाता? कातोलीक पवित्र सभेच्या शिकवणेतावन भक्ती कार्यातावन एकादळा मोरयेक काडलें जाल्यार कितें जायत? क्रिस्ततय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, नवेंपण सगळ्यांनी आशेवंची संगत वैगी न्ही. नवें हर एक संगती नव्यो नव्यो आमचे कर्ण काण घेवंक आमी प्रयत्न करता आनी आमकां कोणाय की एक तरेचो कल्लार पसंद जायना. वैगी न्ही, वैगी न्ही. हय, आतां पोर पोर तूं निळशें कापड काण गेलें म्हळ्यार परत्यान पुतान निळशेंत दिल्यार फॉरिनतावन आयिल्ल्या दुवेनी निळशें कापडत हाडल्यार सुणेनी निळशें कापडत दिल्यार अप्रूप आयिल्लो नातूय व्हडले माईंच्या मोगांत निळशेंत कापड दिल्यार व्हडले माईंच्या तोंडातावन काले येत. तुमकां काले रे ओरबोस ह्या निळश्यांत लागला म्हणटा. वैगी न्ही. आनी कोण म्हणी आमच्या सैऱ्यान दैऱ्यांनी आमकां परत्यान जयलक्ष्मीक आपोवन व्हरून त्या कापड काडत्या लागीं निळशें कलर्त काड म्हळ्यार कुडले सांगता निळशें आसा पुता, निळशें आसा. पळया, कल्लार आमकां पसंद जायना. रूस पसंद जाता गी एकतलेक पळया आज मासलेची ग्रीन मसाला, फाल्यां ग्रीन मसाला केल्यार ना, फाल्यां जिऱ्या मिरी करीची, परवां पुळी मुंची. रूसय एकच रितीची रूस आमी पसंद करिना. जागोय एकच रितीचो पसंद जायना. व्यक्ती आमकां पसंद जायनात. आज आमकां बरें आसता, फाल्यां ताका कन्न उडयता. ताचे तावन कांय जायना जाल्यार कन्न उडयता. अशें म्हणटा आसतना ह्या आधुनीक संवसारार बण बदलता, रूस बदलता, जागे बदलतात, व्यक्ती बदलतात. त्या देखून आमी सांगता बदलावण प्रकृतीचे नियम म्हणटा. बदलावण प्रकृतीचे नियम आसले पर्यंत आसूंक जायना. पळया, आमच्या घरांनी आज ल्हान ल्हान चारणे आटण्यात वैगी न्ही. एक भुरगें आसल्यार 4 गोणयेन भरचे तितल्यो खेळाच्यो वस्तू आसात वैगी न्ही. भुरग्यां अशें एकच 4 गोणयेनी भरून दवरयत. कित्याक? कित्याक म्हळ्यार आत्तां JCP दिल्यार आनी 2 मिनटांनी JCP कन्न उडयता. तो कार दी म्हणटा, ताका लायक जायना. कारान दवरल्यार 1 मिनीट मात्र कन्न उडयलें आनी एक दी म्हण. एकी वयर दवरूंक तो सोडना, सगळ्या रुमांत
पडोवन आसता. ता देखून हरी एक पटी भायर गेल्ल्या वेळार एक वस्त आका खाण घेवन अशें खाण घेवन व्हरतात गी मॉलाक. ते पळयलें मम्मी तें जाय, मम्मी हें जाय, तें दी. सो भुरग्यांक एकाच खेळाच्या वस्तून तो चड वेळ खेळोंक तांकां मन येना. आमचें घर एक बेडरूमचें जाल्यार रांदच्या कुडांत आयदनां मात्र कितलीं दवरता म्हण सांगूंक जाय. हाल्ली दोगां जाल्यार आयदनां फुल्ल आसतात आमकां. हरी एका व्हडल्या पेस्ताक गेल्ल्या वेळार 2 बाकेट्यो हाडटा. म्हळ्यार 100 रुपयांक 4 बकेट म्हण बोमारते आसता. तो बाकेटेंत उदक भरूंक जायना जाल्यार 100राक 4 बाकेटो मेळटात न्ही म्हणून खाण घेवन हाडटा. आनी आमच्या पैकी कितल्या जाणांनी तें कॅबेज कातरचें तें मिशीन हाडलां गे देवूत जाणा. एक दीस म्हणी तांतू कातरूंक आमच्यान जावंक. तो बरें करून कातरचें पळोवन 50 रुपये गे 100 रुपये दिवन खाणून हाडन तें मुल्याक दवरलें. तें माती खावन खालें जालां म्हण देवाक गोत. नवेंपण नवें जाय. मात्र न्हय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो. 15 लाख 20 लाख 25 लाख खर्चून घर बांदता, इगर्ज बांदता. बांदल्लो पाद्राबो ट्रान्सफर जावन गेल्ले क्षण इगर्ज पोरणी जावन आसता. खालें पुणी रिपेरी येतात. ही आल्तार सामाना, ते आल्तारीचें फाटलें सामाना, मुखलें सामाना, दारवंत सामाना, वयर इंटिरियर जायचे, तें जायचे, हें जायचे, तें मार्बल घाल्ले सामानांत येता काडचे आनी एक नवें बसोवचें. 3 वर्सां भितर नवें जाय. कित्याक चेंज जाय. मनीस चेंज विचारता. आल्ले पर्यंत आसोंक जायना. तशेंच मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आज आमच्या पवित्र सभेंत मागण्याचे व्यक्ती चड जाल्यात, वैगी न्ही. रितीरेव चड जाल्यात, वैगी न्ही. रितीरेव दिवचेय चड जाल्यात. ह्या रितीरेच्या या सुवातेनी मागणें करूंक थंय आसचे ब्रदर, तांकां पवित्र आत्म्याचो उजवाड मेळोन त्या रितीरे केंद्रांत भायर येवन तांचीच एक सभा तांणी बांदली आमकां गोत आसा. आज मागण्या पंगड चड जाला आसतना एकाडेच रावोंक आमकां मन येना. एकत्रितीचें भक्तीपण आमकां वांकारे येतात. तशें एका जाग्यार आनी एका जाग्याक वचोवंक आमी प्रयत्न करता आसतना मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, बदलावण प्रकृतीचे नियम म्हूण सांगून चिंत्या पवित्र कथोलीक पवित्र सभेंत येदोळ आमी गौरवान मानान लेखिल्ल्या मोरयेक खंयपुणी सायडीक दवरलें जाल्यार मोरयेक भायर दवरून आमची वावडताची जिणी आमी जियोवंक आरंभ केल्यार कितें जायत. कित्याक सर्गाक वचोवंक मोरी नाका. आज पवित्र सभेचें चिंतना बदल्ल्यांत म्हणून युट्यूबार तुमकां थंय हांगा शर्माव AI शर्माव मेळटात. AI शर्मावांत पापसाई बी उलयता. आमकां AI म्हणून काले म्हूण समजनातल्यांक पापसाहेबान सांगलां आतां कातोली पवित्र सभेंत आशिल्ल्यांक बूद आयली. मरयेक काण्ण उडयतात खंय, मरयेक आनी मांदी जे म्हण ना खंय, असलीं उतरां आतांच्या दिसांनी आमकां आयकूंक मेळटात. तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, मोरये मायेक आमी कुशींत दवरल्यार पवित्र सभेंतावन मोरये मायेक काडचें तितलें सुलाभयेचें काम न्हय.
कित्या म्हळ्यार मोरये मायक एका दाळा आमी कातोलिक सभेतावन भायर दवरलें जाल्यार आमचो येदो मोठो आसलो वांजेला पळय तो इतलो बारीक जावंका. सबार संगती आमी काली मोरयेक मात्र भायर दवरल्यार जायना. वांजेलांतल्यो सबार संगती काण उडयजे पडटात. त्या देखून मोरी माई म्हळ्यार म्हजे बरी तुजे बरी सादारण आसची मुनीस न्हय. त्या देखून मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आतां आमी चिंतया तुमच्या घरा तुजी फोटो, तुज्या बायलेची फोटो, तुज्या पुताची फोटो आसा, फ्रेम घालून दवरले. आतां त्या फोटोन तो इसल्यान पप्पा, पुतू, मम्मी. आतां मम्म्याच्या सायडीची कातर घालून मम्मीक सपरेट केल्यार पूत उरता की ना? हा उरता. हा उरता न्ही फोटोंत. फोटोंत पूत उरता गे, पप्पा उरता गे. हा कातर घालून मम्मीक सपरेट करया, पूत उरता वय गे न्ही. हा पूण काणी कंप्लीट जाताय. हा आतां पप्पाची आनी पुताची फोटो मात्र दवरल्यार घरा आयिल्ली तें पळोवन काले म्हणटा तूं हो वो वो पूत आहा पळय आंब्याच्या काडतान पडलोय. वो पूतो आंब्याच्या रुकारतावन पडलो गी, मोस्काच्या रुकारतावन पडलो गी, हाची आवय कोण विचारतात गी ना? हा तुवें कातर घालून काडल्या रे, हाची आवय कोण म्हणून, वो कसो संवसाराक आयलो, कोणाच्या कुस्तार तो वाडलो, विचारतात की ना? तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, मोरयेक काडल्या रे जेजू आसता तें गॅरंटी पळय गे न्ही. आमी आमच्या भावार्थांत मोरयेक विंगड केल्यार जेजू आसता तें गॅरंटी. पूण तो जेजू देवान आमकां दिल्लो तो कसो संवसाराक आयलो म्हणली काणी आसा पळया, ती अपूर्ण जाता, ती संपूर्ण करूंक जायना. त्या देखून सादारण ल्हान मेंदू आसल्ल्यांनी मोरी गरज ना, मोरी गरज ना, मोरी गरज ना म्हणटल्यांक सगळी सोडवण्याची चारित्र कशी आयली म्हणलें तांकां समजोन काण घेवचें तितले मेंदू व्हडलो जावंक ना पळया. तांणी म्हणचें मोरी गरज ना, जेजू एकलो आसल्यार पुरो. तर त्या जेजूक देवान संवसाराक कशें धाडलें म्हणलें आयसारल्यार मुखली काणी इंगड जाता. त्या देखून मोगाचें देवान विंचून काडल्या स्त्रियेक आमी निर्लक्ष करियेत गी. आमी विंचून काडल्यांक निर्लक्ष करियेत वैगिने. चेडू बरें आसा म्हणून 1 करोड खर्च करन, काजर करन, तिसऱ्या दिसा डायव्हर्स दिवयेत गी ना? 1 करोड खर्च केला म्हण वगत नाका गे असो आनी 1 म्हयनो सांगात जी एका करोडाची वाड म्हणी येवन दी म्हण वगत बसता. ती तुमकां समान जायना जाल्यार विंगड करियत वैगिने, विंगड करूंक जाता. पूण मोरयेक पवित्र सभेतावन तशें विंगड करूंक जायना. त्या देखून मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, मोरयेक देवान विंचून काडली, हांवें आनी तुवें विंचून काडली न्हय. लुकाचो वांजेल अध्याय 1:28 कुर्पेन भरलेले नमान मोरये, कुर्पेन भरलेले भरलेले अर्दो गळसो न्हय तो, फुल्ल सगळी कुर्पा मोरयेचेर देवान घाल्ली. त्या देखून आतां देवान गौरव दिल्ल्या त्या स्त्रियेक आमी गौरव दिना जाल्यार देवाचे योजनेंत आमी तिरस्कार करता म्हणलो अर्थ. आतां नमान मोरये कुर्पेन भरलेले म्हणलें उतार
सामान्य जावन सांगूंक जायना. तिका गौरवान देवान मान केलो. नमान तुका मोरये, कित्याक म्हज्या कृपेन तुवें भरलाय, तुका हांवें विंचून काडलां. कर्नाटकाचो मुख्यमंत्री कोण? डीकेशी वैगीन. तुका डीकेशी विशयंत बरें आसा गी वायट आसा गी तूं मानान लेखताय गी तें पडोवन गेलां. एक पटी ನಾನು DK ಶಿವಕುಮಾರಾದ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ मुळ्या उपरांत ताच्या तोंडातावन येवचे रियेक उतरी तुवें मानान लेखीजस वैगिनी. तुका करंट फ्री जायगी सो डॉक्युमेंट व्हरून दिजे. ना हांव दिना म्हळ्यार जालें मुगदलें. फुल करंट बिल येता ताणें सांगलां. तशेंच देवान एका स्त्रियेक विंचून काडलां जाल्यार मोगाचें न्हू, देवान तिका मान केलां जाल्यार हांव करना म्हळ्यार तूं देवा चरणी व्हडलो जावंक साध्य ना. तूं रचना मात्र. कशें मोरयेक देवान रचलेंगी तशेंय तुका देवान रचलां. देवाचें न्ही व्हड जावंक जायना. देवाचें योजन तुवें क्वेश्चन करूंक जायना. ते देखून देवान मोरयेक मान दिला जाल्यार आज तूं डबल PhD कर, MA कर आनी काले संवसारांतल्यो डिग्री सगळ्यो तुवें आपणायल्या जाल्यार रे सगळो वांजेल तुवें उदाक करन पियेलाय जाल्यार रे देवाचें योजन तुज्यान अर्थ करूंक जाय. इतलो दाट बूक हांवें बायहाट केल्यार रे आजुनी हाचो अर्थ आमच्यान समजोन काणी घेवंक जायना. जाताय जायना. हाचो कंप्लीट अर्थ दिजे जाल्यार कोणें दिजे? दिल्ल्या देवानंत दिजे. ताणें कालें बरयलां म्हणून ताचो अर्थ ताका मात्र गोत्तू. आमी आमच्या मेंदाक कितली सखत आसा पळय तें उपयोग करून हाचो अर्थ असो जावयेत म्हणून चिंतयेत. परवां वयर गेल्ल्या वेळार देव आसता कोण ना. तुवें कालें म्हळ्यार हांवें कालें बरयलां गी, तुवें कालें सांगलें इंगी, तुवें कालें अर्थ करून गाणी गेलें इंगी, तुकात गोत्तू म्हणटलो. आज आमी व्हडलें व्हडलें सांगता म्हाका सगळें देवाचें उतर गोत्ता, तें गोत्ता, हें गोत्ता, ह्या बुकांत अशें आसा, त्या बुकांत अशें आसा. अखरेक देवान मान केल्ल्या स्त्रियेक मान करूंक आमकां कळीत जावंक ना पळय. देखून आपले सोम्याची चरण दासी तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजे थंय जावं म्हणून देवाच्या उतराक ती विधेयी जाली. म्हणटा आसतना देवाक सकत आल्ली गिना. एकात एका उतरान हो संवसार ताणें रचलो वैगिनी. तर जेजूक ह्या संवसाराक धाडूंक दुसरी वाट ताका कळीत आसली गिना. दडयत आसलें गिना वैगिनी. बरो व्हडलो पावस येवचे बरी करन त्या पावसा सांगाता देवाक दडयत आसलें वैगिनी. ती सकत देवाक नातली गी आसली. एक व्हडलो गडगडो येवचे बरी जावन गडगडो मारन त्या मुखांतर जेजू संवसाराक येत आसलो. पूण ताणें एका स्त्रियेक विंचून काडलें. हाच्या फाटीं एक चरित्र आसा, हाच्या फाटल्यान एक चरित्र आसा. कित्याक म्हळ्यार मनशान पातक केलें. आतां तुमी कॅनरा बँकांत रीण काण गेल्यार कोणें भरती करीचे? तुवेंत न्ही वैगिनी. तुवें ह्या तुज्या भुरग्यांनी तूं गेल्यार तुज्या भुरग्यांक वयर येता वैगिनी. शेजारच्या घरा येताय ना न्ही. तशेंच मनशान पातक केलें. मनशान पातक केल्ल्यान ताका परिपण कोणें दिजे? मनशानींत दिजे या
मनशा मुखांतर जल्मोन आयिल्ल्या एका व्यक्तीन दिजे देवान दिवंक जायना त्या खातीर जेजू मुनीस जावन ह्या संवसाराक आयिलो कित्याक म्हळ्यार आमच्यान परीकपण दिवंक जायना कित्याक पातक पातकांतावन धुवंक जायना रगत रगतांतावन धुवंक जायना पातक करिनातल्या एका व्यक्तीन तशेंच कॅनरा बँकांत तूं लोन काण घेता आसतना ताका एक कालेंगी बेट घालूंक गाने मा कोणाची कॅनरा बँकांत कोणें लोन काडूंक ना पळय ताणें बेट घालयेत जामीन दिवयेत म्हळ्यार तांकांय जायचे तूं लोन बांदून तुज्यानूच जायना जाल्यार ताचें लोन तूं कशें बांदताय ना तुज्या फाटल्यान 4 एकरो 5 एकरो जागो आसच ताचेर लोन दितात घराचेर लोन दितात जाग्याचेर लोन दितात तोटाचेर लोन दितात लोन बांदिना जाल्यार हें तोट आमी भितर घालून काण येता म्हणून जाग्या काणे घेता म्हणून अशें म्हणटा आसतना जेजू मुनीस जावन मोरये मुखांतर आयिलो आनी तिसरें सत ह्या मोरयेक जेजून आमकां दिलें जोआंस एवांजेल अध्याय 19 वाक्य 26 तावन 27 कुर्सार तावन मोरयेक आमकां दिलें तर मोगाशा भावन आनी भयणीनो आतां आमी मुख्य सब्जेक्टाक येवया आतां मोरयेक आमच्या कथोलीक पवित्र सभेंत भायर दवरल्यार कितें जाता पयलें आमच्या सोडवणेची चरित्रां अपूर्ण जाता गलातकारांक बरयलें पत्र 4 अध्याय 4 वळ काळ संपूर्ण जाताना एका स्त्रिये मुखांतर तो जल्मलो म्हण बरोवन आसा गलातकारांक बरयलें पयलें पत्र गलातकारांक बरयलें पत्र 4 अध्याय 4 वळ तर मोरयेक सायडीक दवरलें जाल्यार हो शब्द बायबलांत येवंक साध्य ना दुसरें पातयेणेचें मूळ आसा पळय आमी होगडावन काण घेता पातयेण्याच्या हातेर मोरी देवाच्या उतराचेर पातयेली पातयेणयेक एक हातेर आमकां ती जाली लुकाचो एवांजेल अध्याय 1 वळ 45 तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे थंय जावं अब्राहम भावार्थाचो बापय जालो मोरी माय भावार्थाची आवय जाली आनी मोरयेक आमी भायर दवरलें जाल्यार जेजूची आज्ञा आमी विकृत करता ही तुजी आवय खुर्सार न्हू तिका आमकां दिली ही तुजी आवय चवथें मोगाच्या भावन आनी भयणीनो पवित्र सभेचें काळीज आमी होगडावन काण घेता कित्याक मोरी माय आनी शिस सांगाता मेळोन मागल्या निमती पवित्र तुमो शिसांचेर आयिलो आनी थंय पवित्र सभा घडली आतां मोरयेकच काडलें जाल्यार पवित्र सभेक अर्थ ना आनी मात्र न्ही जेजू सरशीन व्हरची एक साहेत आमकां मेळना कित्याक मोरी मायक हे धाडलाय आमकां जेजू सरशीन आपोवन व्हरता त्या देखून मोगाचें न्हू आज अर्दे कोळशे आसचे पळय भायर बायबल समा अर्थ जायनासतना आसचे ती कालें सांगता तुमी मोरयेक आराधन करतात मोरयेक देव केला खंय केला देव मोरयेक देव आमी खंय केला आतां हें पुणशेत मग वैग मग खंय म्हणी तुमकां हांगा मोरयेची मात मेळटा दिसता खंय दवरला मोरयेक सायडीक एका सायडीक दवरला आनी खंयच्याय गरजेन तुमी पळयल्यार फस्ट प्लेस कोणाक सक्रामेंताक कुर्साक मोरयेक वयर दवरूं ना खंय सायडीक आसा ती त्या देखून मोगाच्या भावान आनी भयणीनो मोरी आराधन आसा पळय आराधन तें देवाक मात आमी गौरव दिता कथोलीक पवित्र सभा मोरयेक
गौरव दिता. तुम्ही स्टेशनाक गेल्यार कॉन्स्टेबल आणि हेड कॉन्स्टेबल म्हण आसा बेगीन कळलें व्यत्यास तांचे मदें. पळोवंक गेल्यार दोगांक एकच सांबाळ. कळलें गी कॉन्स्टेबलाक हेड कॉन्स्टेबलाक कांय चड उणें कांय ना, एकच सांबाळ. पूण स्टेशना भितर येता आसतना कॉन्स्टेबल आनी हेड कॉन्स्टेबलाक हांगा एक स्टार आसता, हाका ना, तितलेंच व्यत्यास. डिग्री मात्र एक स्टेप वयर आसा तो, तितलेंच. आतां थंय बसले घडत तुमी चिंता आनी तुमची जिणी आनी मोरयेची जिणी एका त्रासींत घाल्यार खंयची जड आसत मा? नाही, तुमच्या सायजांत न्ही म्हणचें हांवें. तुमचे सायज घाण काही म्हणी दवरल्या मोरयेर 4 दवरचे. थोडी हांव जड म्हणून चिंतलें तांणी. कित्याक म्हळ्यार हांव 80 kg आसा, मोरी कांय 30 की 40 kg आसतली. ते न्ही हांवें म्हणचें. आमच्या आध्यात्मीक जिणयेंत आमचे तकडेंत दवरल्यार मोरी वयरच आसता. आमी सकलच आसता. कितले प्रयत्न केल्यार मोरयेच्या जाग्याक आमच्यान वचोंक जायना. कित्याक पळय मनीस जावन आमी कितले ल्हान जाता पळया. देवान तिका मनान लेखलें, देवान नामान पटयलो. मनीस जाल्ले आमकां आमी नामान करूं जो म्हणटा आसतना आमी कितले सकल गेले पळया. देवानंत तिका नामान म्हणल्या उपरांत हांवें तुवें नामान करच्यान कांय सूख ना मोगाच्या भावांनी भयणीनो. त्या देखून गौरव मात्र त्या देखून पळया जाकोबाचें पत्र 5वो अध्याय 16वी ओळ सांगता, तुमचे मोदें कोणी पुणी पिडेंत आसल्यार तुमच्या ह्या जाकाक सांगोन दी, ते येवन ताचेर मागणें करून दी. तांणी भवार्थान केल्ल्या मागणेक पिडेस्ताक सुडका दिता म्हूण बरयलां. आतां एक याजक कितलो भक्तिवंत जाल्यार मोरयेच्या सामानाक रावूंक जाता गे ताका? ना न्ही. तर ह्या जाका लागीं आमी मागोंक सांगलां जाल्यार मोरये लागीं मागोंक जायना गी. एक ब्रदरा लागीं आमी मागता आसतना तो सैतान धांवडायता जाल्यार, तो मागणें करता आसतना पडटात जाल्यार, तो मागणें करता आसतना पिडेस्त उठटात जाल्यार त्या ब्रदराच्या की सकत कितें मोरयेक उणें गी. ब्रदराच्या पोटांत हांव जेजू येवना तें उडास दवर फस्ट. कितलो मागण्याचो व्यक्ती जाल्यार कितलो मागण्याचो व्यक्ती जाल्यार ताच्या पोटांत हांव जेजू ह्या संवसाराक येवना, जेजू संवसाराक आयिल्लो तूं मोरयेत हांव म्हणलें आमी उडास दवरया. देखून मोगाच्या भावांनी भयणीनो, लुकास एवांजेल अध्याय 1:48 सोर जनांगा म्हाका सदैव म्हणून पासारतेल्यो. त्या देखून देवान म्हाका मान केला, तशेंच सगळो संवसार म्हाका मानान लेखतलो, गौरवान लेखतलो म्हण देवाचें उतर सांगता. तर मोगाच्या भावांनी भयणीनो, आज मोरयेचें भक्तीपण आमी सबार नदरेनी पळयजे. मोरयेक आमी पवित्र सभेतावन भायर दवरल्यार देवाच्या उतराच्या नदरेन, पवित्र सभेच्या शिकवण्याच्या नदरेन आनी बोवार्थाच्या नदरेन, सामाजीक नदरेन कितें जाता म्हणलें इल्लेशें ध्यान करया. आतां पयल्यान पयलें कातोलीक पवित्र सभेत हांव मोरयेक भायर दवरल्यार देवाच्या उतराच्या नदरेंत कितें जाता म्हणलें इल्लें पळोवया. जर मोरयेक आमी तिरस्कार केल्यार देवाच्या उतराच्या नदरेन कालें जाता. पयल्यान पयलें बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडलो प्रस्ताप वांजेलांत आसूंक साध्य ना. वय की न्ही? हें पयलें.
बडव्यान बरी खबर हाडलो प्रस्ताप वांजेलांत आमी दवरूंक साध्य ना. कित्याक मोरयेक भायर काडल्या उपरांत या असो अर्थच ना. एक दुसरें, मोरी एलिझाबेथेची भेट केल्ली आनी एलिझाबेथेन मोरयेक देवाची माय म्हणून आपयल्लें, हें खंयचेय थंय येवंक ना. आनी ताचे पयलें गब्रियल बडव्यान म्हणलेलीं उतरां, तूं देवाच्या पुताक प्रस्तुत जातली, ताका जेजू म्हणलें नांव दी जय, तो दाविदाचें सिंहासन अलंकृत, ताच्या राजवटेक अंत आसचो ना, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो. ही उतरां पुरा भायर येतात. कित्याक मोरी नातल्या म्हळ्यार कोणाक म्हणचें. नेक्स्ट, बेथलेहेम गर्दनाचो गोठो ना. वय की न्ही, मोरयेक भायर काडल्याक्षान गर्दना गोठो गेलो. जेजू जल्मल्लें गेलें. नेक्स्ट, बाळका जेजूक तेंपलांत भेटयल्लें, थंय अन्न आयिल्लें, सिमियोन प्रवादी आयिल्लो ना. तेगराई डिलीट, तेगराई डिलीट जातात. तीन दीस भायर पडलो जेजू मेळचो, तें डिलीट जाता. काना गांवांत असरये डिलीट. कुर्सामळी मोरी माय रावुल्लें डिलीट. पेंतेकॉस्ट ना. कित्याक म्हळ्यार मोरये थंय मागणें करतालें, मोरयेक काण्णुडेचें न्ही. इतलें पुरां नातल्यार जेजू संवसाराक आयिल्लो कशें म्हणटात तुमी. क्रिसमस ना. क्रिसमस ना म्हळ्यार उपरांत निमाणो शुक्रार कसो येवंचो. जेजू जल्मोंक तो ना म्हळ्यार उपरांत तो मरचें कशें. अर्दो वांजेल गेलो गी आनी कालें पातयेवचें. मोरयेक काडल्या उपरांत कांय करूंक जायना न्ही. आनी पोरण्या तेस्तामेंतांत आमी पळयलां, देव अविधेय जाली, सैतानाचें उतर तिणें आयकलें, मरण तिणें हाडलें. वय गे न्ही. आनी नव्या सल्ल्याक येताना मोरी माय विधेय जाली, देवाचें उतर तिणें आयकलें, सैतानाचें उतर न्हय, देवाचें उतर तिणें आयकलें, जिवीत तिणें आमकां संवसाराक दिलें जेजूक दिवचे मुखांतर. आनी मोगाचेनो कुरीस बदलता. तेन्ना जुवांक सांगलें उतर तें आसूंक साध्य ना. ही तुजी आवय वो तुजो पूत. सो देवाच्या उतराच्या नदरेन आमी पळयलें जाल्यार आमी पातयेवचें मूळ सत थंय तावन आमी काण्णुडयचें पडटा. दुसरें, पवित्र सभेच्या शिकवण्याच्या नदरेन आमी पळोवचें जाल्यार पवित्र सभेन आमकां शिकयली सबार शिकोवणूक मोगाच्या भावांनी आनी भयणीनो अर्थहीन जाता. पयल्यान पयलें मोरी माय देवाची माय म्हणून पवित्र सभेन आमकां शिकयलें. एफेसा थंयसरल्या महापरिशदेंत 431 इसवेंत जेजू नीज देव नीज मनीस. आतां मोरयेक काडलें जाल्यार जेजू देव जावन उरता, मनीस जाल्लें घडीत थंय येना मोगाच्या भावांनी आनी भयणीनो. हांवें दळत सांगलें गलातकारांक बरयलें पत्र 4 अध्याय 4 वळ, एका स्त्रीये वरवीं तो जल्मलो. हें आमी पातयेवंक जायना मोरयेक काडलें जाल्यार. तिसरें, तिचें निरंतर अवकारपण. मोरी निष्कळंक जावन जल्मली. कित्याक तिच्या उदरीं जल्मल्लो जेजू पातकाविणे जल्मजे जाल्यार आवय पातकाविणेंत आस जय म्हणलें पवित्र सभेन आमकां शिकयलां. तर मोरयेक काडलें जाल्यार जेजू जावन ओके, पूण आमची पातकां बक्षिरताना मनीस जायचे न्ही. आनी 1854 इसवेंत मोरी माय पातकाविणे मूळ पातक नासतना ती जल्मली म्हणलें सत.
आमी डिसेंबराच्या 8 तारखेर हें फेस्त आचरण करता. मोरी निश्कळंक पाप कथावी नासतना जल्मल्ले हें सती निर्फळ जाता. मोरयेक कुडियात्म्या समेत सर्गार घेतल्लें 1951 हें सत पवित्र सभेन परगटलें आनी हेंय काण्णुडयचें पडटा. केदाळा मोरये मायेक कातोलीक पवित्र सभेंत हांव मेकळें करता. पवित्र सभेच्या शिकवणेची पाळां आमी कातरता. पाळां कातरलीं जाल्यार रोखू मोरता. त्या देखून मोरी देव ना जाल्यार पवित्र सभेचें मूळ जावन आसा म्हणलें आमी पातयेवंक जाय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो. त्या देखून मोरयेक आमी पवित्र सभेंत भायर दवरलें जाल्यार जेजू प्रत्यक्ष जालो म्हणलें आमी पातयेचें आसतना तो मनीस जालो म्हणलें पातयेवंक आमच्यान जायना. तिसरें, बावडताच्या नदरेन आमी पळयलें जाल्यार मोरी माय आमच्या बावडताक एक देख. कित्याक आमचे बरी ती मनीस, आमचे बरी मनीस जावन देवाचेर तिणें अखंड पातयणी दवरून आमकां एक एग्जाम्पल जाली, उदाहरण ती जाली. आपले सोम्याची साकर तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजे थंय जावं. खवणेतावन कुर्सा पर्यंत देवाच्या उतराक ती विधेयी जाली. आनी आमी करच्या मागण्याक एक देख ती जाली. कानागांवच्या काजारे माटवान जावंक पुरो, शिसा सांगाता तिणें केल्लें मागणें जावंक पुरो आनी तिचे जिणींत सगळी मागण्याची जाली. आनी आमकां मागण्याक ती एक देख, विधेयपणाक एक देख ती. ताणें सांगिल्ल्या बरी तुमी करा, ताणें सांगिल्लें बरी तुमी करा. मात्र न्ही, देवान विंचून काडलेली स्त्री ती. आनी मात्र न्ही मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, समाजीक नदरेन आमी पळयलें जाल्यार कुटुंबाचें चित्रण बदलावण जाता. एका कुटुंबांत आवयक विंगड केलें जाल्यार कुटुंबाचें चित्रण बदलावण जालें. पवित्र कुटुंब म्हणलें जें कितें आमच्या कुटुंबाक एक मार्गदर्शन जावन आसा तें पवित्र कुटुंब आसाना तें. आतां आमच्या कुटुंबाक एक एग्जाम्पल आमी दिवचें खंयचें कुटुंब? नजरेंत असलें पवित्र कुटुंब म्हणटा. थंय मोरयेक तुवें काडून उडयलें जाल्यार कुटुंबाचें चित्रणंत बदलावण जालें. मागणें आनी भक्तीपण पयस जावंक साध्य आसा. कित्याक म्हळ्यार आज आमकां इल्लें शिकप आसा, त्या देखून इल्लें वांजेल वाचता. आमच्या आबोडली मायनी आनी वांजेल वाचलोय. हॅलो ना, तांचें मागणें व्हडलें जावंक ना. जेजू म्हजी काकूळट कर म्हाका पाव. बसतानाय उठ्ठानाय ಎಂತ म्हणलें तांणी. आनी तेर्स आनी आमकां शिकयल्लें घालें कोको दी मेम्मे दी आम करता. ಎಂತ बावडत ಒತ್ತು बावडत आनी सांबाळ आडल्लो. आज आमी माथाय वाचो वांजेल 3रो अध्याय 4थी वळ, उगडापणाचो ग्रंथ 3रो अध्याय 2री वळ, पावलान कोरोंदकारांक बरयलें सांगूंक साध्य जालां. कित्याक ABCD वाचलां. आमच्या आबोडली मायक ABCD पुरा हें नाटली आ आ इ ई हें नाटली. आमच्या बापा नामान मरये हें दोनूच. म्हज्या भावाच्या पुताक पोर कुमगाराल 1 म्हयन्याची दोतोन. मायक टेन्शन टेन्शन. कितें कॉलेज शिकयतात की देव. आमच्या काळार हें नासतलें पुता. आमकां आमच्या बापान नामान मरी आयिल्ले तक्षण कुमगार दिताले म्हणटाली. तसो इतलो दाट बूक पळोवन मायक तकली उल्या. आतां तें जाय, आतांच्या काळाक तें जाय. पूण आमच्या मलगड्यांनी सांबाळना व्हरलो बावडत आसा पळया तो तेर्साचो बावडत.
वो तेर्स काडलो जाल्यार मोरयेक काडले तक्षण तेर्स आमच्या आज 6 जाणांनी तुटोवन काडला. कातोले पवी सभेंत नांवां तिकीत आसात थोडे, कित्याक म्हळ्यार सिमिस्त्रेन जागो मेळना म्हणून मात्र. तितल्या खातीर मात्रात 12 इमाज ना, कुरीस ना, कांय ना, खाली एक सर्वशक्त देवरो ನನಗೆ ಬಲವಂತರು म्हणून एक मात्र बोर्ड मात्र. नांवां तिकीत मात्र थोडी आत मोरयेकी काडून उडयला, खुरीसी काडून उडयला आनी कोंताय तुटोवन उडयल्यांत. त्या देखून मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, मागणे पयस जावंक पुरो मोरयेक काडून. कित्याक म्हळ्यार आज आमची अर्द्यकर्द भौतीक कार्यां मोरयेच्या सुत्ता वेंडल्यांत. मोरी ती ना जाल्यार आमच्या मागण्याक आज अर्थ येवंक साध्य ना. मात्र न्ही मोगाच्यानो, दुबळ्या धाकट्यांचे कश्ट आनी हेरांक आमी कुमक करचें, कश्टांचो अर्थ अर्थहीन जाता, ताका अर्थ ना. आनी विशेश जावन मोरी खंय पुरा दिश्टीक पडली पळया. लुड्सू, फातिमा, वेलंकणी, आरियारा, ही पुरा पुणशेतां, कलमाडी. मोरयेक कातोलीक पवी सभेतावन काडून उडयल्ल्या तक्षण मोरयेक समर्पीत जाल्ल्यो इगर्ज्यो पुरा काल्यान जातीत. सामान्य विषय नाही हो. त्या देखून मोरयेक काडून उडया, मोरी नाका म्हणजे सामान्य, पण काडून उडयल्यार काल्यान जाता, काडल्यार काल्यान जाता. आमच्या धर्माक अर्थच हे ना मोगाच्यानो. त्या देखून हे आमी मोतींत दवरया. मात्र न्ही, पळया पवित्र वांजेलांत मोरयेन आयकल्लीं ती 7 उतरां, विशेष तराची उतरां. मोरयेची उतरां न्ही, मोरयेन आयकल्लीं 7 उतरां. आमच्या भावार्थाक एक बळ दिवनची उतरां. लुकाचो वांजेल पयलें उतार मोरयेन आयकल्लें. लुकाचो वांजेल 1 अध्याय वळ 28. नमान मोरये कृपेन भरलेले सोमी तुजे संगाता. सर्गांनी संसार रचलेलो देव मुनीस जावन आसच्या मोरयेक नमान करता. श्रेष्ठ उतार. मनशाचें संरक्षण उक्तें जाता ह्या उतरा मुखांतर. मनशाची सोडवण ह्या उतरा मुखांतर उक्तें जाता. लुकाचो वांजेल 1 अध्याय वळ 32. दुसरें उतार मोरयेन आयकल्लें. तूं गर्भेस्त जातेली, एका पुताक तूं जल्म दितेली. देवा बापान गब्रिएल बडव्या मुखांतर सांगलेलें उतार. पवित्र आत्मो तुजेर येतलो, महोन्नताची सकत तुजेर सावळी घालतेली. लुकाचो वांजेल अध्याय 1 वळ 35. चौथें, तुमी म्हाका सोदलें कित्याक? बापाच्या घरा हांवें आस जाय म्हूण तुमकां कळीत नातलें गी. जेजून सांगिल्लें उतार. तुमी म्हाका सोदलें कित्याक? बापाच्या घरा हांवें आस जाय म्हूण तुमकां कळीत नातलें गी. देवाचें उतर कोण जियेता तो जावन ती जावन आसा म्हजी आवय, म्हजो भाव. मोरयेन देवाचें उतर जियोंक नांगी. संपूर्ण रितीन जियेली, संपूर्ण रितीन जियेली. माय, हें तूं म्हाका कित्याक सांगताय? कानागांवच्या काजारी माटवांत जेजूचें उतर. हो तुजो पूत, हो
तुजो पूत. खाली स्थानीक जुवांक यानी जुवांक जेजून मोरयेक दिले मात्र न्ही, सगळ्या पवित्र सभेक तिणें दिलें. त्या देखून मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आज ह्या पूण शेतांनी जावंक पुरो लुड्स, जावंक पुरो पातिमा, जावंक पुरो वेलंकणी, इतलो लोक हारी हारीनी थंय येता जाल्यार कित्याक येता? कांय मेळनासतना येता. हां आतां तुमी वेलंकणीक वसा, एक दीस जाल्यार थंय लोक नाचलो तुमकां पळोवंक मेळोंक साध्य आसा? हां लुड्साक वसा, लाखांनी लाख लोक थंय येता. हांवें सांगचें, ह्या युट्यूबांत तांतू आंतू पुरा शर्माव दितेल्यांनी सांगचें आसा पळय, मोरयेक मान करनाकात, मोरयेक मान करनाकात म्हळ्या उपरांत हें सत जाल्लें जाल्यार देवान आमकां एक वाट दाखय जाल्ली न्ही गी. हां जेजून आमकां सारक्या वाटेक वरी जाल्लें गिनाका. हां तूं खाल्याक वेलंकणी येताय, तुवें डायरेक्ट म्हजे कडेन मागल्यार मात हांव दितां, तुवें मोरये कडेन मागल्यार हांव दिवंक साध्य ना म्हूण जाल्लें वयगी न्ही. हां वेलंकणी गेल्ल्यांक कितल्या जाणांक भुरग्यांचें देणें मेळोंक ना गी. मागीर हांगात ह्या पूण शेताक आयिल्ल्यांक भुरग्याचें देणें कितल्या जाणांक मेळना? उदाहरण कितलीं आसा? कितल्या जाणांक तांचे उपकार मेळ्ळ्यात? तुमी म्हणटात साक. तशें जाल्यार देवान सांगचें न्ही, म्हाका मोरयेक तुमी मान दिवचें, म्हाका ना, पसंद ना. त्या देखून कलमाडी आयिल्ल्यांक व्हडली पिडा येची. वय तुमकां एक बूद शिकयचें जाल्यार तशेंच करिचें न्ही देवान. तुमी हांगा येवचें सामानय. पूण वर्सान वर्स लोक चड जाता न्हय आसतना म्हणून जायना. आमच्या हरियारा सप्टेंबराच्या 8 तारखेर फेस्त सासांव घालूंक जागो आसा. तितलो लोक येता काल्याक तांकां उपकार मेळनासतना त्या जाग्याक येतात गी ना. तर मोरयेक गौरव दिवचें, जेजूक पसंदचें जाल्ल्यान मोरये मुखांत्र विसारलेली मागणी देव आमकां फावो करता. मोरी फावो करना, मोरी जेजू लागीं मागोवन आमकां दिता. सबारपटी हांवें सांगलां, आमी आमच्या घरांत जाल्यार आतां इल्लेशी आतांच्या भुरग्यांक इल्ली बॅटरी चड आसा. आमच्या काळार बॅटरी नासली. कित्याक म्हळ्यार आतां व्हडलीं शेल्लां पुराय येतात. आमच्या काळार ती ल्हान 4 पटी सुची घालतना पुक्क जाताली वयगी न्ही. आतां चार्जेबल लायटांनी पुराय आयल्या आतां म्हळ्यार तशें बॅटरी चार्ज चड आसा. त्या देखून पप्पा कडेन डायरेक्ट येतात. आमच्या काळार पप्पा कडेन डायरेक्ट उलोवची बॅटरी आहली. आमकां सत्य सांगा ना. बरी एक कोणा कडेन माय प्रवासा माय वगत तूं बसता, तोंड दंपून बस, कांय म्हूण नाका. आतां सांजेर कांय उलोवचें बरी ना. पप्पा कडेन सांजेर उलोवचें बरी ना. तूं प्रवासय काडनाका, कांय ना. सकाळी पुरा सकाळी सकाळीं वाळच्या बच्च्या नुस्त्यान तूं मुटली वाण थंय दवरल्या उपरांत येयलो अळया ऐकलें गे म्हणा. हें जॉनीक कालें तें प्रवासाक वचोन पास जालें पळय गडयेन वयगी न्ही. त्या देखून मोगाच्यानो कोण कालें सांगता, कोण आमच्या मांड्या भितर कालें घालता तें नाका. आमच्या पुर्वजांतावन कालें आमी पातयेवन आयले हांव पळय, तो तुबा वाडता आमचो कातोलीक बोवाडता, तो बोवाडता.
खंयच्यानय आमी बदलावण हाडूंक साध्य आसा. आमच्या कातोलीक बोवाळतांत बदलावण नाका. आमी आदीं तावन कितें पातयेवन आयल्या हांव, देव थंय आसा, देव आमकां सांबाळटा, आमकां कृपेन भरता. त्या देखून मोरयेची ससाय आमकां जाय. तांकां जाय गी नाका गी, तुमकां नाका न्ही, बस. आमकां आमी पातयेता, मुगदलें. आमची पातयणी तुमी क्वेश्चन करूंक तुमी कोण? तुमकां आमची पातयणी नाका न्ही, वसा न्ही. तुमी थंय वचोन आमच्या विशयान कालें उलोवचें. समाधान जायना पळय. सोडून आयलें आनी भितर येवंक जायना आनी कालें करचें. तें तुमी ल्हान आसतना एक पाटाल ओड आसा गी, ನರಿಯು ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಯಿತು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತಿನ್ನಲು. ಉಡಾಸಾಗಿ ಒಂದು ಸಾರಿ ಹಾರಿತು, ಎರಡು ಸಾರಿ ಹಾರಿತು. हारिल्लें उडासागी. टिचरी हारितली, तुमी हारिल्लें वय. थोड्यांक पाटलो बांक लागून हारिता. ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಏನನ್ನಿತ್ತು? ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹುಳಿ. तुका खातोली पळय सभेंत बावार्थ जियोंक जायना म्हणून तिशीन वचोन आतां आंबोट म्हळ्यार. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 त्या देखून मग आशेन कोण कितें सांगता आमकां नाका. जें कितें आमी मोरयेक तो मान दिता आनी की दिव्या मोरये मुखांतर जेजू ह्या संवसाराक आयलो. ह्या संवसाराक आयिल्लो जेजू आमची सोडवण ताणें केली आनी मोरयेक आमकां दिलें. आनी मोरी आमचें मोदें आजुनी आसा. तिका गौरवान लेख्या आनी मानान लेख्या. ती खंडिती आमचो हात सांडची ना. दोळे आमचे दंपया, दोनी हात आमच्या काळजाचेर दवरया. मोरी ती आमची माय, आमकां सदांच सांबाळटा. तिच्या कृपेत तिच्या हातांत आमचे कुटुंब आमी समर्पीत करया. जें कितें उणेंपण आमी भोगता ती मोरी माय तें भरती करून दिवन दी. आमचो बोवार्थ घट करून दी. आमकां कृपेन जेजूच्या महिमेंत आमी रिक्षे बरी आमचे पसोती सदांच मागून दी. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले स्वामी तुजे संगाता श्रेयां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉर जगुसेन जेजो. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले स्वामी तुजे संगाता श्रेयां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉर जगुसेन जेजो. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले स्वामी तुजे संगाता श्रेयां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉर जगुसेन जेजो. भाग्यवंती मरिये मरिये देवाची माय आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. मायमा बापा आनी पोता आनी पवित्र आत्म्या जशा आदीं तशा आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. आराधन स्वाधी sacramenta आराधन स्वाधी sacramenta भक्तीपोणा कळत्या कळसा करताव तुका नका. कळत्या कळसा भक्ती मोना करताव तुका नमान करताव तुका नका. करताव तुका नमान जिविताचो उडो तूं आमकां मोगाचो ग्रास्त व्हरतो आमच्या आत्म्याचो
지비다소 우도도 모가소 ग्रास्तवतो आमच्या अज्ञाचो तुझो सांगाता शेताव तुझी कृपा लालेताव तुझो सांगात शेताव तुझी कृपा लालेताव हर एक दिसा बघजाक तुका आमी अत्रिक्ताव हर एक दिसा बघजाक तुका आमी अत्रिक्ताव आराधा आराधा स्वाधीन सक्रामेंता इमोना कळत्या कळसा करता तुका करता तुका संसारा सोवूस तू काळोख दावडावसो समाधानेसो प्रकाश मागोसो संसारा सोवूस तू दावडावसो समाधानेसो प्रकाश मागोसो तुका मेळो आशेताव आत्मिक सकत लालेताव तुका आशेताव आत्मिक सकत लालेताव हर एक दिसा भोगूंक शांती आमी अत्रिक्ताव हर एक दिसा भोगूंक शांती आमी अत्रिक्ताव आराधा आराधा भक्ति मोना कलजा कलसा करता हूँ तुका नमा करता हूँ तुका करता हूँ तुका नमा पोरो गोडी सोम्या तू आमका जीव दिवचो जिविता सरी आमका पावोचो बरो गोडी सोम्या तू आमका जीव दिवचो जिविता सरी आमका पावोचो तुझे जिवीत आशेताव आत्मिक कानाक लालेताव तुझे जिवीत आशेताव आत्मिक कानाक लालेताव हर एक दिसा तुझे संगी सोलो आशेताव हर एक दिसा तुझे संगी सोलो आशेताव आराधन आराधन स्वाधीन सक्रामेंता आराधन 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 स्वाधीन सक्रामेंता भक्ति मोना कलत्या कळसा करता तुका नमा करता तुका नमा हालेलुया 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 हालेलु हालेलुया हालेलु हालेलुया हालेलुया Hallelujah, 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 hallelujah,
hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. God, वंदन तो का समयांचे सो हालेलुया 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 पवित्र सक्रमेंतांत आमचे मोदगात आजाराच्या जेजू आमी पळोवया. कीर्तन कराची उतरां परत्यान आमी उडासा काडया. ताचेर नदर मारलेली मुखामळां ती परसळतेली. आमच्या जिवितांत विविध रितीच्या कष्टां आकंताक पडोवन जिणेंत निराशी जावन ह्या देव तेंपलांक आमी आयल्याव जावंक पुरो. एक ना एक पिडेन आमी बली जावन जेजूचेर नदर आमी घाल्या जावंक पुरो. मोतीचें समाधान होगडावन काणी घेवन ह्या पवित्र देव तेंपलाक आमी येवन जेजूचेर नदर घाल्याय जावंक पुरो. आमच्या कुटुंबाच्या संबंधांत फुटी येवन संबंध तुटोवन ह्या जेजूचेर नदर मारल्याय जावंक पुरो. कष्ट तेल्यानो वजन वबयतल्यानो तुमी म्हजे सरशी येया. हांव तुमकां विशेव दिता म्हणटा सोमी. ताच्या मुखामळाचेर कोण नदर मारता तांची मुखामळां तो परजळचें करता. पवित्र मुंड्या रुपार आमच्या मोदगाताच्या सोम्याचेर आमची नदर मारया. तो आमचे कश्ट वजन वोवंक आमचे मोदगात आसा. आमकां शांती समाधानेन बरोवंक तो आपयता. आमचे कश्ट संकश्ट आमचे तावन पयस काडूंक तो आमचे मोदगात आसा. आमकां समाधान दिवंक आमच्या पिडे शिडेंतले आमकां बरें करूंक आमी जें कितें मागता त्या मागण्याक जाप दिवंक तो जेजू ह्या मुंड्या रुपार आसा. जेजू तुका आमी आराधन करता. तुजी स्तुती गायता. तुका मान करता. तूं जावन आसाय आमचो आसरो आमचो भद्र कोटें. आमकां बळ दिवचें समाधान दिवचें हातेर तूं जावन आसाय. आराधन आराधन स्वाती सक्रमेंता. आराधन करिया. आराधन आराधन स्वाती सक्रमेंता. सोम्या जेजू जिणयेच्या हर एक दिसान दीस म्हणले बरी हर एका घडयेनी आमकां तुवें राखून व्हेलें. सोरा पायांतले अनवारांतले आमकां निवारलें. जेजू तुज्या पांयां तळा सर पडोवन आमी म्हणटा आराधन आराधन स्वाती सक्रमेंता.
जिणयेंत कष्टा वयर कस्ट येता आसतना निराशपण आमच्या जिणयेक वेडो घालता आसतना आमचो बोवार्थ दंडळ नासतना तुजे थंय आमी थीर रावंक आमकां दिल्ल्या बळा खातीर Aradan Swadhi Sacramenta जेसू संवसारार पिडा रेवोड घालता आसतना येदोळमसर तुवें आमकां दिल्ल्या भलायके पासत मतीच्या समाधाने पासत आमचे ल्हान एक मागणें आयकून आमच्या जिणयेंत तुवें केल्ल्या सोर असरयां पासत Aradan Swadhi Sacramenta सोमयान जेसू ह्या संवसारात जियेत आसतना दिसपडतो ग्रास जोडूंक येदोळमसर तुवें आमकां फावो केल्ल्या पासत मात्र न्ही हो ग्रास आमी जोडच्या पासत हे काम आमकां आमच्या भुरग्यांक तुवें दिल्ल्या पासत Aradan Swadhi Sacramenta सोमयान जेसू आमच्या भुरग्यांक फावो तें शिकप त्या शिकपान तांकां तिरासाण दिव तांकां भलायकेन सांबाळल्या पासत Aradan Swadhi Sacramenta वर्गवांत अशा आमच्या कुटुंबाच्यान येदोळमसर सोरापायांतले अनवरांतले तुवें राखून वेल्ल्या पासत Aradan Swadhi Sacramenta ह्या पुणशेतान भेट दिवं दिल्ल्या सोर भक्तिकांक तुवें एक ना एक असर तांच्या जिणयेंत कर तुजी सकत दाखयल्ल्या पासत Aradan Swadhi Sacramenta हर एका सनवारा कळनासतना ह्या पवित्र अवकारेसान तुका आराधन करूंक आमकां वो वेळ फावो केल्ल्या पासत Aradan Swadhi Sacramenta निरंतरी तुजी उतरां आयकून आमची बोवार्थ घट करूंक आमकां दिल्ल्या सक्ते पासत Aradan Swadhi Sacramenta Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Alleluia, 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 alleluia. Praise Jesus. Thank you, Jesus. Sacramenta. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Samatevan borello Vangel
सवो अध्याय वळ 25 देखून हांव तुमकां सांगता, तुमच्या जिवाक कितें खावचें जेवचें आनी तुमच्या कुडीक कितें न्हेसचें पांगोरचें म्हणून लेखा व्हरतो हुस्को तुमकां नाका. खाणा प्रास जीव व्हरतो आनी न्हेसना प्रास कूड व्हरती न्ही. पळया, अंतराळाची सुकणीं ती ओंपिनांत लोभिनांत वा तोव्या आनी पुंजयनांत, तरी पूण तुमचो सर्गींचो बाप तांकां पोसता. तुमी ताचे प्रास कितल्या की उत्तीम न्हय गी. तुमचे मदें कोण चिंता करन आपलें आवक थोड्या वेळाक पुणी सोडोवंक सकत. आनी न्हेसण्या विशयेन तुमी कित्याक खंत करची. शेतांतलीं तीं काट फुलां कशीं वाडटात तें पळया. तीं गळिनांत वळिनांत, तरी पूण हांव तुमकां सांगता, सालमांव राय लेकून आपल्या सगळ्या वैभवांत हांतल्या एका फुला सारको न्हेसुल्लो ना. आज आसा आनी फाल्यां रान्नींत लासतात त्या शेतांतल्यान तण सयती जर देव हे परी न्हेसयता, तर कितल्या वर्त्या तरान तुमकां तो न्हेसोवचो ना. उण्या बोवाडताचें न्हू. देखून कितें खावचें, कितें पिवचें, कितें न्हेसचें अशें म्हणून तुमी खंत करिनाकात. हें सगळें सोदचें अनभोवडत्यांनी. ह्या सर्वांची तुमकां गरज आसा म्हूण सर्गी आसुल्लो तुमचो बाप जाणा. देखून सदां तुमी पयलें देवाचें राज आनी ताची खोशी. देवाचें उतार वाकणे तुका क्रिस्ता. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 आराधन करण, मागणे करण, उपास धरण, नवेना करण, पूण शेताक भेट दिवन देवाचे उपादेश पाळण. हांव गूण जायना जाल्यार कितें करचें. आराधन करण, मागणें करण, उपास धरण, नोवेनां करण, पूण शेताक भेट करण, देवाची आज्ञा पाळण. तूं गूण जायना जाल्यार क्रिस्तय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, संवसारार पिडा समस्ये एका वयर एक सोडून येतात. ह्या स्थितीर आमी सबारपटी निराशी जाता, भक्तीक कार्यांत शेळेवन येता, देवाचेर पातयेणी सांडटा. कित्याक म्हळ्यार आज इन्स्टंट क्युरिंग सेंटर्स चड जाल्यात. इन्स्टंट क्युरिंग सेंटर्स चड जाल्यात. ह्या जाग्याक वचू, ह्या व्यक्ती लागीं वचू, हें कर तुका गूण जाता. मनीस आ सक्कडी इजी करूंक प्रयत्न करता. देव आसोसू गूण करूंक म्हणली पातयेणी आमच्या मेंदांत रिगोवन गेल्या. म्हजी जिणी कशी आसा, हांवें कितें केलां तें खंयचेंय जेजू लागीं येताना लेखाक येना. हांवें कितें वायट केलां तें देवान मोतीन दवरनो जो म्हाका गूण करी जाय. नो, तें जायना. माथ्याक वतलेंत वो आ वयने तें शेजारच्यांक मात्र. वय 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 तें करेक्ट. शेजारच्यांक काले म्हूण इल्ले कश्ट आयिल्ल्या वेळार, शेजारच्यांक काले इल्लें लॉस जाल्ल्या वेळार आमच्या मोतींत येवचें जालें. माथ्याक वतलें, हां, पांयाक देवलें पळय. आमकां येताना ना ना तें माथ्याक वतलें न्हय, हांवें पांयाकच वतलें. देवा
म्हाका पाव शेजारच्याक वेळार ताणें केल्ली आडनाडी कामाक ताका मेळ्ळें पळय. देवान दोरी तें बरो कोत्ता तुमकां. देवान दोरी ओडली आमच्या घरा जाल्ल्या वेळार ना, तें तांणी शेजारच्यांनी माट केला. तांचींत कामां नाजाल्यार अशें जावंक साध्य ना. पळय तर मुखाच्या भावान आनी भयणीनो, पवित्र पुस्तकांत देव तुका सदां भलायकी दिता, क्रेस्तकाय दिता, जैत दिता म्हणून सांगलां हांगी. सदांच तुका भलायकेनींत दवरता, सदांच तुका क्रेस्तकायीत दिता, खंयचीय पिडा तुका येवंक सोडिना म्हणून बायबलांत कांय सांगलां हें देवान. आज खंय गेल्यार खंयचे यूट्यूब काडल्यार साक्षो 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 मेळटात. होय की न्ही? थंय गेलो म्हाका गूण जालें, हें मागणें केलें म्हाका गूण जालें, हें ताण त्या ब्रदरान हें सांगलें म्हाका गूण जालें, तें जालें, हें जालें. एक्चुअली ह्या साक्षेतावन देव उजवाडाक येजय आसुल्लो, देवाची कृत्यां उजवाडाक येजय आसली. पूण आज ह्या साक्षे मुखांतर ब्रदर फेमस जाता न्हय आसतना देव फेमस जाते ना. तुम्ही पातयल्यार पातया, सोडल्यार सोडा. कितें म्हळ्यार साक्ष चड जाल्ले वरवीं ताची रितीर खंय आसा थंय लोक पै म्हणून येता. देव आसा म्हूण न्ही, ब्रदर आसा म्हूण. तर आमचो बोवार्थ कितलो ये नदरेक गेलयां. त्या देखून ह्यो साक्षो व्यक्तीक पॉप्युलर करतात, लोक जमोवंक पॉप्युलर करतात. हाका उपयोग जाता न्हय आसतना जेजूची सगत परगट करूंक जायना. वय देवान सांगलां अमून तूं भलायकेचो दातार. निर्गमन ग्रंथ 15वा अध्याय वळ 26. केदाळा तो भलायकेचो दातार जाता. पळया कोणे बायबल हाडला काडा, पळया दयकरण काडा. निर्गमन ग्रंथ अध्याय 15 वळ 26. सर्वेस्परा देवा सोताळो तुम्ही ऐकतात जाल्यार ताच्या दृश्टेन सारकें म्हूण दिसता तें करशात जाल्यार ताच्या आज्ञाक कान दिवन ताचे कायदे तुम्ही पाळशात जाल्यार इजिप्तान धाडिल्ली कॅस्ट हांव तुमचेर धाडचो ना. हांव तो सर्वेस्पर जो तुमकां बरें करता. हांव भलायकेचो दातार. केदाळा आमी कितले बुदवंत जाले. हांव म्हळ्यार वयल्यान सोडलां, आमी वयल्यान पुरो सोडलां. सकल हांव भलायकेचो दातार इन्वर्टेड कॉमांत गेल्ले मात्र आमचे करकाण गेला. तो भलायकेचो दातार जायचे जाल्यार ताणें सांगिल्लें तुमी करीजय, ताची आज्ञा तुमी पाळीजय, ताचे कायदे तुमच्या जिणयेंत तुमी पाळल्यार मात्र तो तुमकां भलायकेचो दातार जाता. तुमचे कुशे प्रमाणे तुमी संवसारार सगळें जियोवन लास्टाक पांय मोडल्या उपरांत येवन देवा पाव म्हळ्यार जायन. खुशी सक्कट तुजीच केल्ली. हेरांच्या उतराक तुवें कान दिवंक ना.
अखरेक देव भलायकेचो दातार म्हळ्यार जेजू चेंज लागी ना 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 जेजू चेंज जावन एब्रवांक बरयलें पत्र 13 अध्याय वळ 8 तो आदी आसले बरी आतां आनी मुखारी तो तसोच आसा तो बदलावण जावंक ना. तूं याजक जा, असर्यं करसो व्यक्ती जा, नितीवन जा, देवाच्या नियमा प्रमाणे तूं चल, तुका पिडा दूख येता तें गॅरंटी. वय न्ही हांवें आराधन करून दी, मिसाचें बलिदान भेटोवन दी, म्हाका पिडा येनासतना रावता गी येतात. तूं नितीवन जावन ह्या संवसारान जिये कोणाकी वायट करिनासतना तूं तुजी पिडा येनासतना रावताय वेंच्या काळार येतात. 40 वर्सां म्हणसर लाख 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 लाखा म्हूण चलयत 50 उतरल्या उपरांत एक एक नट्ट लूज जावन कसोर जाता. हांव 18 वर्सां आसले पर्यंत आतांय आसा जे म्हळ्यार जाताय ना 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 त्या त्या प्रायंत कितें कितें जायचें कितें पुरा जातात जातात. आतां थोडी मालगेडीं सांगतात पांय गांठी जायनात फादर. वय त्या काळार बसोंक ना, भुरगीं 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 म्हणून उलुळ्ळी. 8-9 भुरग्यांक ल्हान व्हड करचे जाल्यार त्या पेंटाक बॉल जायचे की नाका. मागीर आतां पडनासतना मागीर काल्यां आतांचे बरी एक भुरग्यांक करना जल्मलें जाल्यार तुजे पॅन निट्ट आसतें. वय प्रेज द लॉर्ड. वय त्या वेळार तुमकां कळोंक ना काली घरचें देवान दिल्ली म्हळें. प्रेज द लॉर्ड. त्या देखून मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आज सबार पिडेक आमी वकात सोदलां देवाक जावं आराधनांत तांतो आंतो देव आमकां पडटा ताका जावं अर्गां. पूण मोगाशेनो असल्या रितीरेनी गूण जाल्ल्यांचे की सड गूण जावंक अत्रे गूण आसच्यांचो संको सड वैगी न्ही. गूण जाल्ली उणी गूण जावंक अत्रे गूण आसचे संको सड आसा. त्या देखून सबारपटी गूण जायनासतना थोडी निराशी जाल्यांत उपास सोडला, मागणें सोडून तटस्थ जाल्यांत तर आराधन करन, मागणें करन, उपास करन, तेर्स करन, नोवेनां करन, पुणशेताक भेट करन गूण जायना जाल्यार कितें करचें हें सवाल हर एकल्यांच्या मोतींत आसा. देव नाका म्हूण सोडचें गी. पयलें उडास दवरा. तुमी गूण जायना जाल्यार निराशी जायनाकात. निराश जायनाकात. सगळें देवाक कळीत आसा. मातेवाचो वांजेल 6 अध्याय वळ 25-32 कितें नसचें कितें खावचें हाचे विशयींच चिंता नाका. सगळें देवा बापाक कळीत आसा. आनी तोच सक्रामेंतांत आसो जेजू तुका सांगता एब्रेवांक बरयलें पत्र 13 अध्याय 5वी वळ हांव तुका सणसो ना. हांव तुका सणसो ना. जेजूक तुजी खंत बेजाराय कळीत आसा. कित्याक लाजराच्या फोंडा लागीं तो रोडलो. विधवीच्या पुताचें तें मोडें हाडटा आसतना तांणी कितें सांगना जाल्यार जेजून ती पेट देवोंक सांगली. आवयन कांय इसारूंक ना जेजू लागीं म्हज्या पुताक जिवंत कर म्हूण इसारूंक ना. जेजू कळवळायेन बरलो. तुजें मागणें देव आयकना म्हणून निराशी जावंशें नाका. कित्याक किर्तनकार आपल्या कीर्तन 56 वळ 8 म्हणटा तुजें मागणें म्हज्या बुकार हांवें बरोवन काण गेलां. तुवें गळयलेलीं तीं दुकां म्हज्या बतलींनी हांवें बरन दवरल्यांत.
त्या देखून देवाक कळीत नासतना कितेंय जायना. सगळें देवाक कळीत आसा, सगळें तो सांबाळटा. निराशी जावची गरज ना. सेकंड, तुमकांच तुमी तिरस्कार करी नाकात. हो म्हाका बावाडटना म्हजी कर्मां कोणाच्या पातकाचो बरोगी, हांवें कितें वायट केल्लें गी, गूण जावंक बावाडत गरज ना. जेजून साबारपटी काकुळतीन तांकां बरें केलें. बावाडतान न्हय, तांच्या बावाडतान न्हय, जेजून आपल्या काकुळतीन तांकां बरें केलें. मातेवाचो वांजेल 14 अध्यायी 14वी वळ. मातेवाचो वांजेल 10 अध्यायी 14वी वळ सांगता, दाविदाच्या पुता आमचेर बिरमोत पाव म्हूण कोडकारांनी विचारतना जेजू कळवळायन बरोवन तांकां गूण केलें. धर्मगाशा भावान आनी भयणीनो, ह्या संवसारांत व्हड व्हड आसर्यां केल्ले व्यक्ती मरण पावोंक नात गी, पावल्यात की ना? वय ल्हान एग्जाम्पल हांवें दिवचें जाल्यार कोण तो पावल दिनाकरन. पावल दिनाकरन व्हडले व्हडले आसर्यां करचो, तो पिडेन मरोन आय. आनी एलिशा प्रवादी, दुसऱ्या रायाचें पुस्तक 13 वळ 14, ताणें कितलें आसर्यां केलें, मरण पावलो ना गे तो. मोइशे 10 खरगां ताणें हाडयलीं इजिप्तांत. ताणें बदकाटी मारता आसतना खडपतावन उदक वाडलें. इतल्या लोकांक बसयल्या गांवाक ताणें हाडलें, पण मरण पावलो गी ना तो. मरण पावलो. पळया, सांपावलो ताचो तुवालो पडलेली गूण जाली इंगे, पण ताची पिडा ताची पिडा तैंताली. एक कांटो तोपुल्ले बरी ताच्या हातू आसलो. देवा ताणें 3 पटी मागलें, निवार 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 म्हणून. देवान घालें म्हळें, म्हजी कृपा मात्र तुका पुरो म्हळें. तो कांटो थंयत दवर. त्या देखून मोगाच्यान कोणेंय चिंचे नाका, हांवें केल्ल्या पातकाक म्हाका ही पिडा आयल्या. तर आमी केल्ल्या पातकाक पुणी पिडा देव दिता जाल्यार एकली मुणी आज रितीरेंक हांगा बसोंक साध्य आसलें गी. सिमिस्त्र फुल्ल जाते आले येदो. आमी केल्ल्या पातका प्रमाणेंत आमकां खंय पुणी पिडा दिल्ली जाल्यार देवान तुमी चिंता. कली कली पिडा तुमकां येजा आसली. पातकाच्या प्रमाणें तुमकां पिडा आयल्या गी. मागीर पातक सांगनाका, पिडा मात्र सांगात. आमच्या पातका प्रमाणे आमकां देव पिडा येवंक दिना. पळया, पाद्रे पियो ताचे जिणये पर्यंत ते 5 गाय ताच्या कुडीर आसले. तोची धूक इतली तितली न्ही. पाद्रे पियोन ती सोंसली बी. आनी जॉन मेरी वियान्नी ताका पडकाणी आसली. तो 7 जाणांक कुमसाराच्या सक्रामेंतांत भलायकी दितालो, पूण ताची पडकाणी गूण जावंक ना. आनी काकुळतीचो तेर्स दिल्ली सिस्टर पावोस्तिना, ती बी येवन 33 वर्सांनी सरली. टी बी आयली तिका. अल्फोन्सा ल्हान प्रायर्थ ती सरली. सांत जॉन जुआंव पावल II पार्किन्सन हात ताचे कामताले. अखेर पर्यंत ते तशेंच आसले. म्हणटा आसतना मोगाशेनो, हरी एक पिडा पातकाची शिक्षा म्हण कोणेंय चिंचें नाका. तुमकांच तुमी तिरस्कार करी नाकात. हे म्हजी कर्म, हांवें केल्ल्या पातकाक हांव भोगतां. तशें जाल्यार आनीक 10 वांट्यांनी चड कश्ट येजे आसले.
दावंट्यांनी चड पिडा येयचे आहले आमचे पथका चित्त केस्त आमी भोगतावन जाल्यार. तिसरें, गूण जायना जाल्यार देव तुका त्या पिडे वरवीं पवित्र करता म्हणलें उडास दवर. तूं गूण जायना जाल्यार त्या पिडे मुखांतर देव तुका पवित्र करता म्हणलें उडास दवर. सक्कड पिडा पातका वरवींत येनांत. पिडेक देव कारण नाही. सबारपडी पिडा कशी येता? आमच्या जिणये रितीनितीवर. जिणये रितीनिती वरवीं आमची पिडा आमी कर्ण काण घेता. आज पळया कोणाक तरकारी देंवता, कोणाक मोगें वांकारे काडटा, वो बापोडी सामा येता. एका युट्यूबांत पळयता हांव, कोलेस्ट्रॉल जाता, ओब खावन वचो, चरब खावन वचो जाल्यार मोगें गेलाय तुंत जेव. चिकन बरें गी ना तुमच्या घरा पोसतलीं कुंकडां 45 दिसां भितर खंयची कुंकडां 2 किलो जाल्यां सांगा म्हाका. घरा घाल्लीं पिलां 45 दिसां भितर 2 किलो खंयची जाल्यां ती म्हाका दाखया. 1 वर्स पोसल्यार 1/2 किलोय जायना आमचें कुंकड. पण फर्माचीं कुंकडां कलमी आनी कालें तें इंग्ल्यांत बच्चें कालें म्हणटा बार्बिक्यू. व्हडले व्हडले पायत जायचे. आनी त्या कुंकडाक दिल्लें इंजेक्शन आमच्या कुडी भितर येनासतना रावता गी. त्या देखून आमची भुरगीं पळया कांचन जायना ना जाल्यार देवांक देवाना. येदे देशा भुरग्यांक चिच्ची जाय केदाळाय. चिच्ची मास बुंडान ती चिच्ची. येदेशी भुरग्यांक काला जल्मल्ल्यांक दिल्यार मात्र मोग्या पोट दिल्यार जाता. आतां हे रितीनिती वरवीं पिडा आयल्यार देवाक दुरसोंग जाताय. ही तुमी तर सांबाळचे की नाका खंयच्यान ती मेळटा म्हणून सामा सदांय खाल्यार मागीर मागीर देवाक दुरसोंग प्रयोजन ना. तुजी रीत नीत कशी आसा? समा मांस खाता आनी मांसाय खाता, दोनी पाड. थोड्यांनी चिंतलां मांस खाल्यार मात्र कुडीक पिडा येता म्हूण. मांसां खाल्यार पिडा येता. हेरांची मांसां खावची म्हळें जें कितें पोटाक देवयतात तेंय पिडा हाडटा आनी मोतींत दवरचेंय BP शुगर हाडटा. काली साकर मात्र न्ही, मोतींत दवरलेंय BP शुगर हाडटा. भावा विरोध, भयणी विरोध. तुमी बरीं सुणेक कांय उलयनात द्या. आज आमचे पिडेची चरित्र आमी सोदून काडून गेल्यार केदाळा म्हाका आनी भावाक लढाई जाली गी त्या दिसावन शुगर स्टार्ट जाली, त्या दिसावन BP सुरू जाली, त्या दिसावन हार्टांत एक
हां तें खाण घालूंक नाका आमकां, तें मोतीन जावन डिलीट करूंक नाका. ताका सोडना नेल्यारी सोडना मेळची, सोडना मात्र लास्ट. नारळ तुका मेळना तें गॅरंटी. तुवें सोडना खाण घेवन नाणयेक उजो करीचें न्हय आसतना ती सोडना घालून नाणयेक उजो केल्यार तांब्याचें बाणी ओडटत. सोडना 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 म्हणून सोडलें, तुकाच सोडलें मागीर तो आराम आसा. या कोण राग दवरून काण घेता की तोच मरता. कोणाचेर तुमी राग दवरला ताका कांय जायना. तो परिणाम घालचो तुजेरच. ते देखून मग अशा भावान आनी भयणीनो, देव भलायके दातार, ताची आज्ञा सांबाळ. तर एक पिडा आयल्या जाल्यार तुकाच तूं परीक्षा कर, कशी ही पिडा आयली, तुका ही पिडा कशी आयली. पियोणांत आयली गी, लिवर ओड जाल्लें, आतां लिवर ल्हान कर म्हळ्यार देव म्हणटा पियेल्लें पुरा भायर काडपता, लिवर आपापींत ल्हान जाता. हांवें सांगलें न्ही तुका पियोंक. आतां म्हजे गडे ल्हान कर म्हळ्यार तें तुवें खट्ट करून ल्हान ल्हान करून येजे. तुवें पियोवचें पियोवन देवा म्हाका भलायकी दी म्हळ्यार देवान कशें दिवंक जाता. तुजी परिक्षा पयलें कर. बिंदास जिणी, नाका दोरी नाचल्ले बरी गेलें. आतां आमच्या भुरग्यांक सांगता आमी, आमच्या आतां युथांक पळया, आमच्या आवय बापायनी कालें केलां, तांणी सांगिल्ले बरी डान्स करता वय की न्ही. तांणी सांगिल्ले बरी डान्स. PUC फर्स्ट इयर जावंक वतना मम्मी म्हाका बायक जाय. खंयचें नॉर्मल जायना, तें कालें गांड वयर आसलें पळय. हां, हांकां भायर येताना सांगता आमी लो वच रे, आयकतात गी ना. एक्सिडेंट जावन पांय मोडल्या उपरांत तुमी हांगा नोवेन करून देवा म्हज्या पुताक भलायकी दी म्हणून मागल्यार देव सांगता हांवें बायक दिवंक सांगलें. म्हजें उतर आयकलें तुवें. त्या पुताक सांगता आवय बापायक मान दी म्हण हांवें सांगलां गी ना. आवय बापायचें उतर आयकलें. आतां बूक भलायकी मेळना जाल्यार, मागून भलायकी मेळना जाल्यार पयली तुजी जिणी व्हरोन पळय. खंय पुणी हांवें सामा करूंक जावचें आसा गी. भलायकी दोन रितींनी मेळटा. एक देवातावन मेळटा, एक हांवें इल्लेशें वायरां सामग्रीचें खंयचें रॉंग कनेक्शन दिलां पळय, तें सामाक करून नट्ट टायट केल्यार बल्ब पेट्टा. तें आमकां नाका, तें पुरो देवत्व सामा करून दी. हांवें करचें काम हांव करते वेता. हाच्या आदीं हांवें सांगलां, एका घरा कुंभार दिवंक गेल्लो. सडन तिणें आपयलें म्हाका, फादर एक पटी येया आमगेल्याक इल्लें बूद सांगा म्हणून. म्हाका नाका आसलें. गेलो येताना पुणें गेल्लो, टायट सांगलें हांवें, अळे पियोनचें बरें न्ही, कोत्ता तुका पियोन कालें पुरो. तूं दिताय पयशे? तुज्या पयशान पियेता हांव? जाय आसलें म्हाका. ओयगी न्ही, हांवें दिल्या ते पयशे. हांवें दिनासतना ताका हांवें बूद सांगची गेलें कशी. ताच्या म्हज्या पयशांनी हांव पियेता, म्हज्या पयशांनी पिय, तुका काल्याक पोटा जाळ. जाय सायब, देव बरें कर. तूं पिये नाजाल्यार खंयी पड, म्हाका घाल्याक जायत. कुंभार काणये जाय, काणये जाय म्हणा.
नाका म्हणून ना पात दिलो आनी आयलो एकच म्हयनो परत्यान आपयलें इणें म्हाका अर्जंट फादर वयलो उसवास वयर जाला सकयल उसवास सकयल जाला कुडले येया म्हूण गेलो मदल्या कुडांत पडला मांद्रेर म्हाका पळयल्ल्यान दोनी हात अर्द्यार पडोन म्हळें देवान म्हाका सांडलो न्ही फादर कान एक दिवया म्हूण बगलें त्या झाडाक एका म्हयन्या आदी म्हणालो काले म्हणून तुझे पयशे म्हणालो आतां देवान म्हाका सांडले न्ही कळ्ळें देवान सांडले गे हा देवान सांडूं ना ताच्या कर्तुवांनी ताणें शिक्षा भोगून घाण गेले आतां देवाक दुरसल्यार साबारपटी आमच्या निर्लक्षपणांत आमची भलायकी आमी होगडावन काण घेता भलायकी आसतना कोणें सांगल्यार रे भास काय आयले आतां सांगो मागीर पळय जाणीत त्या दळाक खाणाक वसाना कोणें खालें सांगल्यार खाणाक वसाना त्या देखून निराशी जावचे नाका नेक्स्ट चवथे मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो देवाची ससाई मागोवन काणगे तूं गूण जायना जाल्यार देवाची ससाई मागोवन काणगे त्या देखून भलायकी मेळोवं ना म्हणून मागणें सांडी नाका भलायकी दोन रितींनी मेळटा एक इन्स्टंट आनी एक लॉंग प्रोसेस सडन तक्षण भलायकी मेळचें असं आमी पळयलां आनी एक तिके लांब अवधी काण घेता लांब अवधी काण घेता आमी पवित्र पुस्तकांत पळयलें जाल्यार मार्काचो वांजेल पयलो अध्याय वळ 41 तावन 42 जेजून कोडकाराक आपडलें कुडलें ताका गूण जालें मार्काचो वांजेल पयलो अध्याय वळ 31 पेद्रूच्या सासूमाईंक जेजून हातांत धरलें तिचो ताप सोण गेलो पळयात तक्षण इन्स्टंट शताधिपतीचो सेवाक हांव म्हज्या घरा येवंक हांव पावनय तूं एक उतर म्हळ्यार पुरो म्हजो सेवाक गूण जातलो वच तुजो बाबार्थ तर तुका गूण केला म्हळें तक्षण सेवाक गूण जालो मातेवाचो वांजेल 5 अध्याय वळ 29 रक्तस्रावाच्या स्त्रियेन म्हळें हांवें जेजूचे वस्तू रापडल्यार पुरो गूण जातली तक्षण जेजूची गूण करची सकत तिचे थंय वाडली म्हूण आमी पळयता आनी लुकाचो वांजेल 17 अध्याय वळ 10 कोडकार जेजू मुखार येवन म्हणाले सोम्या दाविदाच्या पुता आमची बिरमोत पाव तक्षण गूण जाले दमदुताची कृत्यां 3 अध्याय वळ 7 तावन 8 पेद्रूची सावळी पडतच सबार जण गूण जाले त्या तोंट्याक पेद्रून म्हळें आमचे कडेन रुपें भांगार ना जेजूच्या नांवान हांव सांगता उठ आनी चल गूण जाले आनी थोडे लांब अवधी काण घेता नामान कोडकार प्रवाद्या सरशी आयलो प्रवाद्यान म्हळें तूं वस जोर्दान न्हंयत 7 पोटी ताका नामान प्रवादी म्हणाल आमच्या गांवांत न्हंयो नातल्या गी हांगा येवचे हांवें अच्छा की बऱ्यो बऱ्यो न्हंयो थंय आसात हांवें वचून 7 पोटी बुडोवचे गी आनंद पूण सेवकान म्हळें तुका दुसऱ्यांक कांय सांगूंक ना न्ही ताणें खाली बुडोवंक सांगला न्ही तुका बुडोवंक कितें तो 7 पोटी बुडलो पळय कितलें लॉंग प्रोसेस सडन जावना 7 पोटी बुडोवन उठल्या उपरांत ताची कात ती गूण जाली आनी जोबाच्या बुकांत 42 अध्याय आसात पयल्या अध्यायान तो पिडेक वळख जाता गूण जावचे 42 अध्यायान कितली लांब अवधी पळय तशेंच अब्राहमाक भुरग्यांचे देणे मेळिल्लें केदाळा 25 वर्सांनी न्ही 100 वर्सां जाता कितले लांब अवधी 100 वर्सां ताणें मागजे पडलें पळय आनी
38 वर्सां त्या आरिगार थंय पडोन आसलो 38 वर्सांनी जेजून ताका पळोवंक नांगी हर एक वर्सा पळयला जेजू जल्मोवच्या पयलेंत तो पिडेंत पडला जेजूक 33 वर्सां ताका 38 वर्सां पिडेस्त जावन तो म्हळ्यार 12 वर्सांचो जेजू तेंपलांत वेता आसतनाय तो थंय आसलो जेजून पळय 38 वर्सां लांब अवधी अगस्टीन मन परिवर्तन जावंक मोनिकान कितलीं वर्सां मागलें 18 वर्सां मागलें 18 वर्सां म्हणटा आसतना जेजूची भलायकी थोडे पटी इन्स्टंट जावन मेळोवंक पुरो थोडे पटी लॉंग प्रोसेस काण घेता आनी तशेंच हेरांची कुमोकू काण घे तुवें मात्र मागचें न्ही हेरांकी तुजे पसत मागोवंक सांग कित्या म्हळ्यार हांगा आराधन करचो पाद्राब खंयचो तें नाका तुमकां कोण आराधन करता खंयचो ब्रदर हांगा येता खंयचे रितीर कोण चलयता तें नाका तुमी असर्यां करी येता तुमी हेरांक गूण करी येता कशें गे म्हळ्यार तुमचें थंय बोवाडताचें देणें देवान तुमकां दिलां जाल्यार तुमी हेरां पसत मागता आसतना तुमचें मागणें देव आयकता त्या देखून सांगचें आमचे पसतूच आमी मागचें न्ही फस्ट हेरां पसत आमी माग जाय हेरांक गूण जाताना तांणी देवाक अर्गां दिता आसतना तुजी पिडाई देव 2 वांट्यांनी काडून उडयता आमी सबारपटी स्वार्थ जेजू म्हाका पाव दुसऱ्यांक खालें जाल्यार कर म्हणटा ना फस्ट हेरां पसत आज हांव तकली पडा पडेन वळवळटान जाल्यार तुजे बरीन हजारांनी लोक तकली पडा पडेन वळवळटा फस्ट त्या 1000 लोकांक तकली पडा पडेतावन गूण कर देवा म्हण तुवें मागतानाच तुजी तकली पडा पड देव काडटा त्या देखून सक्रामेंता मुखार येता आसतना तूं गूण जायना जाल्यार बोवाडतान मागूंक प्रयत्न कर निराशी जायनाका दोळे दामपया सक्कड आमी उबे रावया जेजून आमकां रियकलें की आमचें नांव काण आज आपयलां आमची परिस्थिती आज कशी आसूं दी तूं आज निराशेन जा पिडेंत पडलाय जावंक पुरो तुवें मागणें करचें सोडलाय जावंक पुरो देवाचेर तुका राग आयलो जावंक पुरो निराशी जालाय जावंक पुरो हे कित्याक कश्ट म्हणलें निराशपण तुजेर दोस्ताय जावंक पुरो पूण देवान तुका सांडोवंक ना जर ह्या पुणशेतान तूं येवन बसलाय जाल्यार तें देवाचें काकुळतीचें एक हातेर तुजो उडास देव आजुनी काडते आसा म्हणल्याक एक उदाहरण तुज्या इतल्याक तूं येवंक नाय देवान तुका हांगा आपोवन हाडलां तर दुनियांत आमच्या काळजाचेर दवरी आमचें निराशपण आमचें उणेंपण आमची पिडाशीड आमची कुटुंबाची परिस्थिती आमची दुखां सक्रामेंताच्या सोम्याक आतां आमी समर्पीत करी विशेश जावन मागया सोम्या म्हजें निराशपण पयस कर म्हजी जिणी व्हरोन पळोवंक म्हाका एक अवकाश दी हांवें बदलावण जावंक म्हाका कृपा दी जेजू तुज्या कृपेन ह्या आराधनांत आज भाग घेता आसतना हें आराधन म्हज्या मोबायलार या टीव्हीर हांव आज पळयता आसतना म्हज्या मांद्रेर आसूं जावंक पुरो म्हज्या पिडेन निराशी जालां जावंक पुरो जेजू म्हजो भावार्थ घट कर दैवीक सक्तेन म्हाका बर तुज्या कुमकेचो आदार म्हाका दी निराशी जावन तुका सांडून वचनाशें तुज्या बेसावान म्हाका बर म्हण मागया कष्टांतल्यान येया वचन ते म्हाका थिया दितल विशेव तुमकां जेजूच्या उतराचेर आमी पातयेवया मुखाच्या गोपा मोच्या कष्टांतल्यान येया वचन ते म्हाका थिया सागरामेंत नांव आसल्या जेजूक
सगळं समर्पण करा. तलो इशेव तुमका मोगाच्या गोपान ओच्या चिने ताव कष्टातना सोम्या सो उगुडास काढता कष्टाचे हावणी आळता ताळो तासो ऐकाता जिने ताव कष्टातना सोम्या सो उडास काढता कष्टाचे हावणी आळता ताळो तासो ऐकाता कष्टातेल्यानो येया अपट सोम्या असंते माका दिया स्वभावात तू गट कर सोम्या. तिथलो विशेव तुमका तुझे समाधान, तुझी भलायकी, तुझी शांती आमकां अनुभव कर म्हणून मागता. गोपान ओच्या कष्टातेल्यानो येया वसंते माका धिया दितलो विशेव तुमका मोगाच्या गोपान ओच्या दोन्ही हात आम्ही वयर उबारया. आमकांच सोम्याच्या पायांतळी आम्ही समर्पण करया. आमच्या कुडीर आसची पिडा शिडा, आमच्या कुटुंबाचे कष्ट संकस्ट निराशपण ज्या व्यक्ती तावन आमकां दुःख मेळना त्या व्यक्तीक सोम्याच्या पायांतळी आतां समर्पण कर. जेजूची भलायकी, जेजूची कृपा, जेजूचे समाधान, जेजूचे त्या पवित्र रगत आमच्या शिराशिरांनी वाळून दी म्हणून आतां मागया. हांवच तो बरो गुणी शेळ्यां खातीर जीव दिवचो तो जेजू आमकां जीव दिवंक आयला. मोसो तूं करशी आमकां भलायकी दिवंक तो आयला. सगळी मंद्राक पावतलो हांवच तो बरो गोडी बऱ्या गवळ्या लागीं आमी मागया. शेळ्यां खातीर जीव दिवचो आमचे बसो जीव दिलो जेजू आमचे मुखार आसा. फाटलाव मोसो तूं करशी सगळी मंद्रा पावतली कष्टातेल्यानो येया वसंते म्हाका दिया दितलो विशेव तुमकां मोगाच्या गोपान ओच्या Hallelujah, 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 तुझ्या गुण सत्तेने या भुरग्यांक मान्यतान पायताळे पर्यंत तुझ्या पवित्र गट शिमटावन तुझ्या दैविक शक्तीने या भुरग्यांक बर म्हणा तुझ्या लेगी मागता. संकट निराशपण संकट पिडा शिडा या भुरग्यांक पयस कर. तुझ्या कृपेच्या हाताने आमकां आपड आनी आमकां जाय असले भलायकी समाधान या घडये या आराधना मुखांतर आमकां भव कर म्हणून मागता. आपड जेजू तुझ्या दैविक शक्तीन गुण कर म्हणून मागता. हालेलुया 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 हालेलुया. आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर देवाचो आशीर्वाद मागोवंक दिंबियर पडया आनी गावया येद्या व्हडा सक्रामेंता. येद्या व्हडा सक्रामेंता सस्तांग
मान करूया पूर्वीला त्या रूपबोधला नव्यो रीती आधर्या सर्वोंवेच्या अस्कत पिशव्या बाबटाचे बोलते त्या जसे बापा तसेच पुता उल्हासाणी स्तुतीसा पत्वे बायमा ससना एका स्थळ्यात हसिता तू दोघांच्या स्पिरिता समसमी नावता आमेन. प्रार्थुया ये देवाविचे सक्रमेंत काल तुझ्या कचकांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुझ्या सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बोगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेता आनी रास करता ही सस्नच्या ससना आमेन. बरी आसात देवाने केल्ल्या स्वरूपकारांक अर्गां जावन मिसाचें बलिदान भेटयता कॅरल कॉड्रस मुडुबिल्ले विनीता डी आल्मेडा कुंदापूर मोनिका डी पिरेरा करपाडी रोझलिना गुर्जावो आनी कुटुंब गोंया लायनन फर्नांडीस मुडुबिल्ले स्टॅनी डिसोजा पानीर ग्लॅविन सुप्रिता डेसा मणिपाल लीना मिस्कित उडपी सिंथिया डायस बारकोर सीफा राजेश सल्डाना उद्यावर प्रदीप सरिता आणि लॉरेल पिंटो नैनाड लिनेट कापू रॉबर्ट लविन डिमेल्लो उडपी रोनाल्ड मताय सिर्वा मायरल पुट्टादो बँगलोर हसो आज बर्थडे रुडॉल्फ डिमेल्लो आणि कोटिल्डा संतगट्टे एड्रिन लिस्टर डिसोजा कांजार अनिल गोंजाल्वी सागर ॲग्नेस रिशिता पिकार्टो आणि कुटुंब उडपी लुसी सिक्वेरा आणि कुटुंब उडपी तेसावा रोशन डिसोजा अल्लीपादे अनिता नाजरेत मंगलोर सिल्वेस्टर मॉरस अल्लीपादे आयन प्रिन्स एरिक डिसोजा कोलालगिरी रोलेन मचादो ऑस्ट्रेलिया मोंतू फुर्तादो आच्या आत्मगतीर मिस्थिता शम्मी फुर्तादो मणिपाल नतालिया आणि संतोष रोच हांच्या आत्मगतीर मिस्थिता सरिता डिसोजा ब्रह्मवर मेरी पिकार्डो हिच्या आत्मगतीर मिस्थिता एम्मी पिकार्डो कलमाडी ग्रेगरी कॉड्रस हाच्या आत्मगतीर मिस्थिता नेल्ली कॉड्रस आणि कुटुंब कलमाडी सायमन आणि जुलियाना मस्करेनस हांच्या आत्मगतीर मिस्थिता रिचर्ड मस्करेनस संतगट्टे स्टेफनी फर्नांडीस हिच्या आत्मगतीर मिस्थिता आयरीन डायस बैंदूर क्रिस्टीन डायस हिच्या आत्मगतीर मिस्थिता ओफिलिया डिसोजा आणि कुटुंब उद्यावर झीटा लुविस हिच्या आत्मगतीर मिस्थिता स्विनी शाल्विन आणि कुटुंब संतकट्टे निकोलस आणि मेरी सल्डाना हिच्या आत्मगतीर मिस्थिता चार्ल्स सल्डाना उडपी फेलिक्स एलिझा विल्मा डिसोजा हिच्या आत्मगतीर मिस्थिता जॉस्पिन डिसोजा ब्रह्मवर बापा समोर सवय आम्ही एकठांय जाल्या भक्तीन आणि माना उतार ते ऐकून आमकां समर्पण त्या बलिदाना
या गाव्यास एकाच तळ्या उल्हासून त्रिएक देवा गीतांगायानानी अर्गादिप्या ताणे केल्या सरुकारा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेसू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोफे आसो तुमच्या सोबे असो. क्रिस्तई म्हज्या मोगाच्या भावानो आणि भयणीनो, तुम्ही बरें केल्ल्या वेळार संवसार तुमकां बरें करता म्हणून तुमी चिंचे नाका. तुमच्या बऱ्या कामाक थोडे फावटी तुमकां वायटी आयकूंक मेळोवंक पुरो, त्या देखून निराशी जावचें नाका. आईच्या पवित्र पुस्तकाचे वाचप तुमी चित दिवन आयकलें जाल्यार जेजू बरें करीत गेलो, पूण फारिसेवांनी ताका कशें जिवेशी मारचें म्हणून घुटमळ केली म्हणलें आमी आयकता. पूण हें आयकले उपरांती जेजू बरें करचें सोडूंक ना. ताणें पिडेस्तांक बरें करीत तो गेलो. म्हणटा आसतना संवसार आमकां वायट नदरेन पळयता जाल्यार बरें करचें आमी सोडचें न्हय. तें देवाचें काम आमी सदांच मुखारसून व्हरूंक आसा म्हणलो संदेश आईचें वाचप आमकां दिता आसतना हो संदेश आमी घेवया आनी आमिसाच्या बलिदानांत पावते परे वांटो घेवच्या पसत आमची पातकां आमी वळखुया आनी म्हणया हांव पातकी पुजेदार देवा आणि तुमकां भावा भयणीनो मोजगण्या सरून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट तो बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यान ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोड अपराध. ह्या पसोस भगेवन सदां संवकार मरी सगळ्या देवदूतांनी भक्तां आणि तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या परस्परा देवा लागीं विनादी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पदेवदार देव आमची काकुळट करू, आमची पातकां बोगसून आमकां सस्ताच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकुक सोमिया काकुक Krista काकुक Krista काकुक सोमिया काकुक सोमिया काकुक. प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, वाट चुकलेल्यांक तुझ्या सतसो उजवाड तूं दाखयताय आनी जिविताच्या रस्त्यार परतून हाडताय. आमच्या जिणयेचे सालीन क्रिस्ती बोवार्थाचेर आड वेता तें पयस करून आनी वो बोवाड तीर करता तें दवरूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुमया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो दे तुझ्या समे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. मिका प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. जी कोण खोटेपण चिंतात आनी आपले खाटीर आड पडून वायट येवजितात तांचे कथा. दीस उदेना फुडेंच ते करतात, कित्याक अशें करूंक तांकां पदवी आसा. शेतां भाटांची ती आशा धरतात आनी तांचे अपहरण करतात. घरांची ती आशा धरतात आनी ती आपणा अधीन करतात. मनशाचेर आनी ताच्या घराचेर, धन्याचेर आनी ताच्या दायजाचेर ती जुलूम करतात. देखून सर्वेस्पर अशें म्हणटा, पळया ह्या पिळगेचेर हांव वायट येवजितां. तुमचो गळो तांतलो सुटो तुमच्यान जावचें ना. तकली वयर धरूंक तुमच्यान जावचें ना, कित्याक एक वायट काळ तो जातलो
त्या दिसा लोक तुमचे विशीं केण्यांचे गीत गायतलो, विलापाचे गीत गावन लोक म्हणटलो, आमचो सत्यानाश जालो. सरस्परान म्हजे परजेची भूंय मापून दुसऱ्यांक दिली आनी कोणूच तांकां ती परतून दिना. आमची शेतां भाटां ताणें अधर्म्यांक दिल्यात. देखून सर्वेस्पराचे सभेंत एक वांटो तुमकां मापून दिवंक कोण एकलो आसचो ना. देवाचे उतार्ये. देवाची दुबळ्या धाकट्यांक विसरू नाका सर्वेस्परा. दुबळ्या धाकट्यांक विसरू नाका सर्वेस्परा. कित्याक म्हूण सर्वेस्परा इतलो पयस रावताय. आकांताच्या ह्या वेळा कित्याक तूं लिपताय. नश्ट्यांचें गर्व गरिबांक ग्रासिता. ताच्या शिंत्र्या तंत्र्यांनी दुबळ्या धाकट्यांक पासान घालता. दुबळ्या धाकट्यांक विसरू नाका सर्वेस्परा. आपणाक जाय असलें तशेंच जाता. अशें चिंतून नश्टो मनीस बाडाई सांगता. आपस्वार्थी मनीस सर्वेस्पराची निंदा आनी बेपारवा करता. गर्वान बरोवन कोट्याक देवाची परवाना. देवूच ना म्हणली ताची दिसपट्टी एकच चिंतना. दुबळ्या धाकट्यांक विसरू नाका सर्वेस्परा. सोवेशीर पाणी फोटी ताच्या तोंडान खेळटात. शिंत्र्यो आनी फितुऱ्यो ताचे जिबे पोंदा आडस वेतात. नर मनीस नातलेल्या हळ्याच्या कोणशांनी तो लिपोन रावता. अशें लिपती रावून नेण्ट्यांक जशी मारता. दुबळ्या धाकट्यांक विसरू नाका सर्वेस्परा. दुबळ्या धाकट्यांक विसरू नाका सर्वेस्परा. समय समय उभी रावया आनी मिसेस उद्गार आमी गायन करया. Alleluia, 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 Alleluia. क्रिस्तांतय सगळो संसार देवान आपणा लागीं राजी जायसो केला. ही बरी कोबार परगटचें मणियारपण आमचे ताबेन सोड दिला. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमच्या सोवे आसो. तुमचेय सवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. तुका सोम्या. तितल्यार फारिजेव सिनागोगांतले भायर गेले आनी जेजू कसो लोगड काडचो काय म्हणून मतलाब करूंक लागले. जेजू तें जाणा जावन थंयसो गेलो. तरी पूण साबार जाण ताच्या फाटल्यान गेले आनी तांच्या सर पिडेस्तांक ताणें गूण केली. आपणाचें नांव परगट करिनाय म्हूण ताणें तांकां कडक ताकीद दिली. अशें सिद्ध जावंक पावलें इजाया प्रवादान सांगिल्लें तें. पळया म्हजो सेवक हांवें विसरून काडलोलो. म्हजो मोगासो म्हाका भोव मानवल्लो.
ताचेर म्हजो प्रेरक आत्मो हांव धाडटलो आनी तो म्हजें तीर्प सर्व परजांक पासारतलो. सो झगडचो ना वा बोबाट मारिचो ना, रस्त्यांनी व्हडल्यान भाशणां करचो ना, नुरगोवन गेल्लो चिवो तो मोडचो ना, मिणगुंची वात पालवोवचो ना. नितीक जैत लाबसर तो असो चलतलो आनी ताच्या नांवाचेर राष्ट्रां ठेवतलीं बरवसो. देवाचे उतर हे वगणी तुका क्रिस्ता सर्व पापा नायल्या काणी जावन तुका ल्हान ठिकाणी पूण स्विकार कर बापा. ओपून दिता देवाशी काल सन तुका गाल बेसांव तूं तांचेर येता रोका. दयेन काणगे काणीक आमची बापा मोगाच्या किरकोळ तरी भेटयता ओड आनंदाक तुज्या. दयेन काणगे काणीक आमची बापा मोगाच्या किरकोळ तरी भेटयता ओड आनंदाक तुज्या. मनशाच्या वावरान केला ओंडो कोवांसो सामोन मागता आत्मीक पोस्तो दिवचो. कलसीता सारो साबरदाका फोळांचो तेस बोरी कर कोट आमा सर्वांचो. दयेन काणगे काणीक आमची बापा मोगाच्या किरकोळ तरी भेटयता ओड आनंदाक तुज्या. भोविनीनो मोच्यानी तुमचे बलिदान सर्पद्रा देव बापाक मानतात असलें जाव म्हण म्हाकात. तुमच्या हातांत बलिदान आपल्या मनात आनी महिमेत आमच्या नित्या पयस बिच्या देवाक सर्वेस्फूर्त मानून घे. सर्वेस्परा तुका उलो मारतले तुज्या पवित्र सभेच्या देण्याचेर तुजी दया दिश्ट घाल आनी आमची पवित्रकाय वाडोवंक ती बदलून आमच्या आत्म्याचें पोशण करूंक ती आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोब आसो. आमची काळसां उबारुया. आमेन. ते सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें मी करूं फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पदोदरांनी सासनाच्या देवा सोर काळी आनी सोर तें जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमतां जिव्या बोवाडतान ताचें पुनः जिवनपण परगडतां तीर बरवशान ताच्या महिमेवंत येण्याक अत्रेकतां. देखून आतां देवदूतां आनी सगळ्या भक्तां संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायतां. पोवी पोवी दरबारांचो सर्वेस्पर सर्गाणी संसार पडला तुझ्या वैभवान उंच सगळी तुकाचे उंच सगळी तुकाचे उंच सगळी तुकाचे सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय जय उंच सगळी तुकाचे उंच सगळी तुकाचे उंच सगळी तुकाचे. बापा कोरोस तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदणी पवित्र कर म्हण मी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमये जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत
आपल्याचे खुशेन कष्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासन तो मोडलो, तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खयात, ही म्हजी कूड तुमचे पसो समर्पूंची. तेच परी जवान जाताच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात, हे म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगत. पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचें पसोत आनी सुमेस्त मनशां पसोत तें वावरतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोटपर गठुया. सोम्याची जू आमी हो उंडो काता आनी हें कालसिंतले पियेता. तितले पावटी तूं वैभवान येस, आमी तुझें मरण परगटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुना जिवानपणाचो आमी भक्तीपणे उडास काडटा आनी हो जिवेतो सोडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमी सुमेस्ता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर. लियो आमच्या भगवन बापा, लेस्ली क्लिफर्ड आमच्या गोळीक बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवानपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकूळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीक मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवकार मरये देवाच्या माये सांगाती आनी तिचो पोती भगेवन जुजे भगेवन धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सष्णाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Tias Jesu वरवीं, तियास जेजू संगता, तियास जेजू पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा, सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. सोडबंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत सांग. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, चोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिबितान सबस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशें नत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सोर पातकांतलीन सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटय. कित्याक सोडची पदी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनान. सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण ज्या पवित्र सभेच्या बोवार्थाचे दीस घालून खुशी परमणे तिका शांती देन एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजभर चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोपें आसूं. तुमचे सस भयणीनो एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप करतले
आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी पळयाये देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती या शेळयेच्या जेवणाक आपण मेळ्ळी आमी सुबाकी सौम्या तुवें म्हजे बदले उंची बाग म्हाका पावना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली पान संको 150 151 सौम्या बुकेनामी आयल्या तुझे कांदी आमकां उंडो सगळी सोरी सोल्या आमकां आयच्या दिसां यात्रिकामी सर जावन आसा वसयल्या गावा पयान करता तुझ्या आदारार पातयेता तुझी ससाय मागता यात्रिकामी सर जावन आसा वसयल्या गावाक पयान करता तुझ्या आदारार पातयेता तुझी ससाय मागता सौम्या आमी सोमेस्त दितू विशीव आमकां कष्ट सलून गेल्या आसता लाभ शांती आता यात्रिकामी जावन आसा वासयल्या गावाक प्रयाण करता तुझ्या आदारार मातयेता तुझी ससाय यात्रिकामी सर जावन आसा वासयल्या गावा पयान करता तुझ्या आदारार पातयेता तुझी ससाय काळोखांत आमी पळय करता उसवाड आमचेर पांखर तुझ्या एकाच किरणा पळपी आमकां तूं वाटा कर यात्रिकामी सर जावन आसा वासयल्या गावा पयान करता तुझ्या आदारार पातयेता तुझी ससाय यात्रिकामी सर जावन आसा वासयल्या गावाक प्रयाण करता तुझ्या आदारार पातयेता तुझी ससाय प्रार्थुया स्वर्गींच्या बापा जेजूच्या कुडी रक्ताच्या जेवणांत आमी वांटो घेतला ह्या पवित्र रितीन परत्यान परत्यान वांटो घेवं तुजें जिवीत आमचे भितर अदीक अदीक वाडूं हें आमी मागता क्रिस्तांच्या सुमया वरवीं आमेन
सर्वे स्पोर तुमचे सोफे असो तुमचे सवय सर असून पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूंक आमेन. वचून यात क्रिस्तच्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे ओडुपकार गरीब मोकेलांची नांवां वाचून सांगतना तुम्ही मुखार येवचे आनी आमच्या पाद्रा बतावन तुमची मनाची वाद तुम्ही घेवची. दिव्या आणि लाविना डी आल्मेडा संतकट्टे तशेंच लायनल फर्नांडीस मूडुबेळे लायनल फर्नांडीस मूडुबेळे बेनेडिक्ट आंद्रादे कलमाडी विनीता डी आल्मेडा कुंदापूर मोगाच्या भाऊ भयणीनो ऑगस्टाच्या 15 तारखेर सोनवारा दीस वेलंकनी सायबिणीचे पुणशेत कालमाडी म्हळ्यार आमच्या पुणशेताची वार्षिक महापरब आमी आचरण करता. हाका तयाराय जावन 9 दिसांचे नोवेल ऑगस्टाच्या 6 तारखेर ब्रेस्तारातावन 14 तारीख शुक्रारा पर्यंत आसतलें. नोवेनाची लितुर्जी सांजेर 4 वरांचेर आराम जाता. ह्या वेळाचेर अर्द्या वरांचे पवित्र सक्रामेंताचें आराधन उपरांत पवित्र मिसाचें बलिदान वेलंकनी सायबिणीचें नोवेन पिडेस्तां खातीर विशेश मागणी आनी उपरांत तेलावणी आसतली. ऑगस्टाच्या 6 तारखेर ब्रेस्तारा 3:45 वरार बावटो उबारून नोवेनाक आनी फेस्ताक चालन दितात. अधिक मानाधिक दोतोर जेराल्ड आयझाक लोबो निवृत्त गवळीक बापो उडपी डिएसीस. देखून ऑगस्टाच्या 8 तारखेर सोनवारा आमच्या हप्त्याची रेतीर आसचें ना, कित्याक म्हळ्यार सांजेरो नोवेन आसा. तुमच्या गमनांत तुमी दवरचें. ऑगस्टाच्या 13 तारखेर ब्रेस्तारा 2:15 वरार चेरलसो पुरशांव आदी उडपी जंक्शनांत हांव आराम जाता. पुरशांवांक चालन दितात मानादीक बाप फ्रँकलिन डिसोजा शिवमोगा दिएसीस. ऑगस्टाच्या 15 तारखेर सोनवारा आमच्या पुणशेताची वार्षिक महापरब पेस्ताची मिसा ह्या परी आसात. सकाळीं 7:30 वरार कोंकणी भाशेन 10:30 वरार पेस्ताचें दबाजीक मिसाचें बलिदान आमचे गवळीक बाप अधिक मानाधिक दोतोर लेस्ली क्लिफर्ड डिसोजा भेटयतले. उपरांत आयिल्ल्या सर्वांक जेवणाची वेवस्था आसा. 2 वरांचेर कन्नड भाशेंत 4 वरार कोंकणी भाशेन आनी 6 वरार इंग्लीश भाशेन मिसा आसतली. ऑगस्टाची 15 तारीख सोनवार आमच्या वार्षिक परबेचो दीस जाल्ल्यान ते दिसी आमची हप्त्याची रेतीर आसची ना. तुमकां सोमेस्तांक मोगाचें आनी वत्तायेचें आपोवणें दिसा. वेलंकनी सायबीण भलायकेची माय तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर तिची बेसांवां घालून दी म्हूण हांव मागतां. सांगता आसूं तुमी येया मोगाचें न्हू आनी हेरांक आपोवन हाडा आनी दैवीक अनुभव आमी जोडून घेवया. आतां आमी दिमी घालया. वेलंकणीचे माये तुझ्या भुरग्यांपासून विनंती कर. वेलंकणीचे माये तुझ्या भुरग्यांपासून विनंती कर. वेलंकणीचे माये तुझ्या भुरग्यांपासून विनंती कर. ये भोव नितळी अवंकारी भोव भगवंत विंदादीन जेजूची भोव निर्मळ आवय जावंक ससान जावन तुका विसरून काडली. तुज्या पुता गर्भे समोवचे वेळी तुका बगला अदीक वर्त्या आनंदसो उडास करूंक तूं म्हाका फावो कर. म्हज्या मागणेच्या उर्बेन तोसो आनंद परत्यान तुका दिवंक वा तो आनिकी चड वाडोवंक हांव भोव चडत रयता.
हे दुखेस्तांचे भोव मोगाळी माये तुझ्या आनंद सो भक्तीन उडास करतलांक तुवें बसायला तो प्रत्येक आदार ह्या म्हज्या गरजेन तूं म्हाका पाटय तुझ्या देवपुताची अपरिमीत काकुळटीचेर पातयोन आनी आमी मागले आमकां मेळटलें म्हणल्या बसवणेचेर बरवसोन आनी तुज्या बळवोन ससायच्या आदारार हुंदोवन भोव कालतेपणी हांव तुज्या लागीं परतून मागतां ह्या म्हज्या गरजेन म्हजे पासत विनाती कर देवाची बगेवून खुशी वय जाल्यार हांवें मागचे उपकार म्हाका मेळशे कर न्हय तर म्हाका दी गरजेचे उपकार मेळशे कर म्हूण ह्या नोवेनांत हांव तुज्या लागीं परतून मागतां ते सावय ह्या परी आसात बरी भलायकी मेळोंक बरी न्हीद पडोंक हाताच्या बावड्याचे दूख बरी जावंक मोतीक समाधान मेळोंक गालपांतले झूज बेगीनत रावोंक भुरग्यांचें देणें फावो जावंक बरी सैरीक मेळोंक गालफान बरें काम मेळोंक कॅन्सर पिडा गूण जावंक हात आनी पांयाची दूख आनी नमनेस बरें जावंक ड्रग एडिक्शनांत जावन सुटका मेळोंक जाग्याच्या केशीन जीक मेळोंक नेदरलँडांत कोर्स कंप्लीट करूंक सोरो सोडूंक आनी मौन परिवर्तन जावंक बरें घर बांदूंक इस्रायलाक वचूंक विजा मेळोंक MBBS एग्जाम बरें मार्क्स सोडून पास जावंक लोन बेगीन फारीक जावंक कुटुंबांत समाधान आसूंक कोर्ट केस बेगीन इतार्थ जावंक थायरॉयड पिडा गूण जावंक तकली पडापोट गूण जावंक हार्मोन इम्बॅलन्स गूण जावंक तकलेचे केस चडचे रावंक जाय पुरतो पावस येवंक बेळें बरें जावंक हार्टाची पिडा गूण जावंक बंद केल्लो रोड परत्यान उक्तो करूंक धार्मीक भयणीक आनी याजकाक बरी भलायकी मेळोंक सायनीस पिडा गूण जावंक रीण फारीक जावंक पोटाचे समस्या गूण जावंक रक्ताची पिडा संपूर्ण रितीन गूण जावंक दिल्ले पयशे फाटीं मेळोंक एलर्जी गूण जावंक जर्मनीक वची विजा मेळोंक अन्य जातीच्या इश्टागतीन जावन सुटका मेळोंक BP शुगर कोलेस्ट्रॉल गूण जावंक मोगाचें न्हू ह्या तेसावांक आमचीं तेसावां आमी मेळोवया आनी मरियमाये लागीं सांगाता आमी मागया तुज्या मनाक हांवें करच्या ह्या नव्याना मारिफात तुज्या मध्यस्थिकेताय म्हाका आसची वर्ते पातयेनी उसारूंक हांव कुशी व्हरतां तुजो दैवीक पूत तुज्या कुशींत आसतना ताणें तुज्या कथावेन काळजान पेटयल्या सैम्या व्हरता मोगा आनी आनंदाच्या मनाक हांव तुज्या लागीं परतून मागतां हे म्हजें मागणें घे आनी ह्या खातीर हांव तुका म्हज्या काळजाचे अत्रेक भेटयतां नमान बरये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पोळ तुज्या कुशीचें जेसो भगवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान बरये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पोळ तुज्या कुशीचें जेसो भगवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान बरये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पोळ तुज्या कुशीचें जेसो भगवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन ये देवाचे माये गे हे म्हजे प्रणाम गब्रियल बडव्यान पयल्या फावटी वर्त्या मोगान आनी भक्तीन कृपेन भरलेले म्हणल्या प्रणामाक मेळोवन तुज्या सर्गींच्या आनंदाच्या कुरवान सबार परजळीक मोतयान ते जावं दीत म्हूण हांव कुशी व्हरतां आनी संवसाराची अंत पर्यंत ती परजळांत वाडोवन दीत म्हूण अत्रेकतां हे दुखेस्तांच्या बुजावणे देवाचो पूत मनीस जातना तुका भोगल्या व्हरत्या आनंदा खातीर हांव तुज्या लागीं परतून मागतां तुज्या पदवेदार मध्यस्थिके मारिफात जोड दी म्हूण हांवें तुज्या लागीं मागलो कृपा आनी उपकार ह्या खातीर हांव तुका भेटयतां तुज्या मनाक येदळ पर्यंत मनशांनी केल्लीं सर बरीं कामां जेजूच्या मोवाळ काळजाच्या मोगान तुजें काळीज पेटयलें ह्या मोगा पासत भोव कालतेपणी हांव तुज्या लागीं परतून मागतां आयक म्हूण म्हजी कालती मागणी आनी जोड दी म्हूण हांवें मागचे उपकार आमेन सोमयाच्या नांवी आमचो आदार ताणे रस्ता सगाणी संसार सोम्या दयेन आयक म्हजे मागणे आणि मुची बोप तुझे सुशी पावथे सोमी तुमच्या सोवे आसो तुमचे सवे असो प्रार्थुया ये देवा कुडीच्या पिडेन कोश्टोवच्या तुज्या साकरांचेर दिश्ट घाल आनी तुवें रसल्या आत्म्यांक सवकसाय दी
अशें कश्टा वरवीं तांची सालतणी बदलून बेगीनच तांकां तुज्या दयेन भलायकी मेळोवन दी. क्रिस्तांच्या सोम्या वरवीं. आमेन. काकुलदारा सोम्या बावर्ताच्या बुजोनदारा तुजी मीत मेर नातलेल्या दायळ लायले आमी मागतांव. दयेन भेट कर म्हूण ह्या तुज्या साकरांची जशी तुवें भेट केली सिमोनच्या मांयची तांची तूं बिरमत पाव येसोम्या आनी आदली भलायकी तांकां पाटी मेळोवन तुज्या इगर्जेन ते तुका अर्गां दिवन दीत. जो जियेताय आनी रास करताय देव सश्णाच्या सश्णाक. आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमच्या सोवें आसूं तुमकां राखूंक, तुमच्या भितर आसूं तुमकां सांबाळूंक, तुमच्या मुखल्यान आसूं तुमकां वाट दाखोवंक, तुमच्या फाटल्यान आसूं तुमची जतन करूंक, तुमच्या वयर आसूं तुमकां आशिर्वाद दिवंक. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता जी येता आनी रास करता सश्णाच्या सश्णाक. आमेन. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. मुसोची सर्वेस पोराची ओडबी गाता. मुसो आत्मो देवातय संतोषान उठता. मुसोची सर्वेस पोराची ओडबी गाता. मुसो आत्मो देवातय संतोषान उठता. ताणे दया दाखयली आपल्या चरण दासीचे. ताणे दया दाखयली आपल्या चरण दासीचे. देखून म्हाका चरणांगा सदैव म्हणटेली. देखून म्हाका चरणांगा सदैव म्हणटेली. ओसोची सर्वेस पोराची ओडबी गाता. देवा मोच्या तत्वातय संतोषान उठता. मोसोची सर्वेस पोराची ओडबी गाता. मोसो आत्मो देवातय संतोषान उठता. सत्यवंतान मुचेतय केल्यान अर्ती विचित्रा. सत्यवंतान मुचेतय केल्यान अर्ती विचित्रा. काकुळताची भोगतांचेर संतत संतते. काकुळताची भोगतांचेर संत संतते. मुसोची सर्वेस पोराची ओडबी गाता. मोसो आत्मो देवातय संतोषान उठता. मोसोची सर्वेस पोराची ओडबी गाता. मोसो आत्मो देवातय संतोषान उठता. दुपळ्यांक केल्यांक दादोशी मोगान बऱ्या वस्तूंनी. दुपळ्यांक केल्यांक दादोशी ग्रेस्तांक पाटीन दाडल्यान रित्या हातांनी. ग्रेस्तांक पाटीन दाडल्यान रित्या हातांनी. मुसोची सर्वेस पोराची ओडबी गाता. मुसो आत्मो देवातय संतोषान उठता. मुसोची सर्वेस पोराची ओडबी गाता.
असो आत्मो देवा थंय संतोषान उठता इस्रायेलाक आपणाचो परतो आदार दिवन आयलो इस्रायल आपणाचो परतो आदार दिवन आयलो काकुळटीचो आपलो तो उगडास काड आसलो काकुळटीचो आपलो तो उगडास काड आसलो म्हजो जीव सर्वेस पोराची पडवी गाता म्हजो आत्मो देवा थंय संतोषान उठता म्हजो जीव सर्वेस पोळाची पडवी गाता म्हजो आत्मो देवा थंय संतोषान उठता मोगाळ पुता सोवे अंक्वार मरी आशीर्वादी आमकां जेसूच्या पवित्र काळसा आम्हा सर्वांक दितुचे आशीर्वाद भलायकेचे माये अमावस्यात विनंती करे दर्या शुक्रा अमावस्यात विनंती करे तुम्ही समेस्त बडव्यानं आणि भक्तानं अमावस्यात विनंती करा भगवान ख्रिस्ताचे कृपे निवरंगा आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.